म्हजी मम्मा आसा मनीस ती नालिस पिंटो तिका एक कवी गोष्टी पळयचे म्हणची एक आशा तिच्या मतींत आसली तिका काही पयस वचोंक जायना त्या खातीर तिकाय हो एक अवकाश मेळोन दी म्हणची एक आशा आमच्या लागीं आसली आनी ह्या संदर्भी हांव पयल्या सुवातेर तिच्या संगातपणा खातीर धन्यदेवा गर्ग दित आसतना ह्या कवी गोष्टीक हांगासर आमच्या मोगान हजर जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक एका सुत्रान मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. हो दीस अनिरीक्षीत तरान आमकां फोव जालो ते तुमकां कळीत आसा तरी व्हरतो संतोष आमकां तुमी सोमेस हांगासर जमल्यात. मोठव्यान सांकेतीक तरान आमी ह्या कवी गोष्टी 18 अशें उद्घाटन करता. हांव मनान उलो दिता आमच्या मध्ये हजर आसात आमच्या मोगान हांगासर आयिल्ले सदांच आमचेर अभिमान दवरन आमचेर मोग दवरनासते कोंकणी लेखक संघाचे सुकान समितीचे मानाय मनेस्त रिचर्ड मॉरिस मनेस्त डॉल्फी कासिया तशेंच आमच्या फिरगजेचे उपाध्यक्ष आसात मनेस्त विलियम डिसोजा तशेंच म्हजे दोग भाव जे आसात मानेस्त फेलिक्स फर्नांडीस आनी मानेस्त कालिस डिसोजा तशेंच मामाचो धाकटो जावं आसा मानेस्त हेनरी मस्करेनस तांणी हांगासर वेदीक मुखार येजय आनी ह्या कवी गोष्टीचे उद्घाटन कार्य चलोन व्हरी जाय म्हणून हांव मनान आनी मोगान तुमकां हांगासर उलो दिता. मनेस्त नवीन पेरेरा तुम्ही वेदेक येवच्या उलो दिता. आम्ही मोठं उद्घाटन कार्य सांकेतीक तरान हांगासर उद्घाटन करता. आयजो मनासो सैरो मनेस्त डॉल्फी कासिया घुमटा मोडोन तशेंच मनेस्त रिचर्ड मॉरिस हे घुमटा मोडोन सांकेतीक तरान ह्या कार्याचे उद्घाटन करतात. आज 2023 वर्ष जुनाची 4 तारीख सकाळीचे बोशा आता 11:10 जाली. हेनरी आणि लवीच्या घरच्या आंगणात म्हालगड्या मनशा सांगता उर्बे वोंत पोएटिकाच्या कवीच्या मेळींत या मेळांत या आंगणात आम्ही पोएटिकाची 18वी बसका सुरवात करूंक बैसरल्या आणि हे कितें झडायचे कार्य म्हाका दिला घुमाट बडोवन तुमकां तिके चकीत करूंक देखून हांव तुमचे परवणगेन घुमाट बडयता. आमची घुमटा धरनाटी तशें ಒಣ್ಣು बडयल्यार कांय दुखतिना ओन्नी बारी मोवाळ्यान मोगान घुमटा मोडोन हे कार्याचे उद्घाटन चलयला. मनेस डॉल्फी कासिया तशेंच मनेस रिचर्ड मॉरिस तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना उद्घाटनाची 2 उतरां तांणी उलयल्यात जाल्यार ह्या कवी गोष्टीक उद्देशून एक 2 उतरां उलोवन हे कवी गोष्टी मुखार सुनोवंक अवकाश करून दी जाय म्हणून हांव उपकार मागता. उलोवचें म्हळ्यार म्हाका भारी संतोष आनी आमचे कोंकणींतले मनीस म्हणटा आसतना खंयनाचो हावेश म्हज्या कुडीन रिगता. तुमचो हांसो पळयतना हांव तिके आणखी इल्लो तरणाटो जाल्ल्या वेळी बघता म्हाका लावीन सांगल्या प्रमाणे घुमटा तर न्ही तरणाटी आमी म्हातारे देखून आमच्या हातान दिल्लें बोळ उणें आशिल्लें भियेनाका आवाज जाला. पोएटिका हे नाव तू बारी खुशेचे न्ही मजेचे नाव दे. तुम्ही सगळे कुटुंब हांगासर बसल्यार बहुशा 60 जाणां वयर आसात तुम्ही पोएटिकांतले कवी. आज चोडांक तिका येवंक बहुशा पावट मेळूंक ना आणखी थोडे येवनूच आसात. कविता कांय करिना वचप्यांक संतोष दिता ज्ञान वाडयता आनी कितें कळीत नासलें तें कळीत करता आनी कलोगी एक आनंदान ताका उपयोग लायता. कवितेक
हांवें पयलें सांगचें आसा, रूप केलें तुमी दिया, रूस मात कवितेची दिया. उडासन कितेंय बरयल्यार कविता जायना, पूण रुचीन कवितेची रूस आसून कितें तुम्ही बरयता जाल्यार ती कविताच जाता. कोणी कितें सांगून दी, तुमकां परवा ना. म्हजें कितें काम आसा तें काम हांवें केलां. कर्मण्येवाधिकार असते मा फलेषु कदाचन. ते देवाचे सोडचे न्ही आतां आमी वाचपाचेर सोडचे. तांकां जर पसंत जालें तर कविता ती खंडीत जावन कविता कविताच. कोणी कितें सांगून दी, तूं कितें सांग सायबा, हांव कवीच म्हणून लोक सांगता, तुवें सांगना जाल्यार व्हडली. देखून आयचें कार्य 18वी बसका उक्तावण करता आसतना म्हाकाय संतोश भोगता. आचार्य भुषा खंयच्या कार्यक्रमाक म्हाका येवंक फावट जालो ना. आज रिच्चीन म्हाका वोवन हाडले आनी सांगत आसता एंड्री आनी लवी केदाळे किरकिरी करत असतात, तूं तशी येना, इशी येना, तशी येना म्हणून. आमी खंय या म्हाताऱ्यान खंय धांवचे देवल्यार पडटा म्हणून खंडीत करता आमकां. बळाक म्हाका धरीची आसा हांगा सांगत आयला हांव. आनी तुमचे सांगता बसलो म्हणटा आसतना कितेंय कुडीन तिके चड हुरूप सोडून येता. म्हणजे सर्वांच्या आशा सवय हांव परत म्हणटा, ही कवी गोष्टी हांव उक्तावण करता आनी सगळी तुमीच मुंदरसून उरची. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर तुमकां. ह्या कवी गोष्टीक उद्घाटन कर 2 मोगाचीं उतरां उलोवन आमकां उमेद दिल्ल्या खातीर. आतां हे सांकेतीक उद्घाटन कार्य आमी हांगासर संपोवन मुखार कवी गोष्टीक आमी मुखारून वेता. आनी हाचे पयलें हांव 2 उतरां देव बरें करूंक म्हणून आशयता. पावसाचे एक कितें म्हण सांगूंक जायनातल्या वेळार आमी हांगासर कवी गोष्टी करता म्हणटा आसतना भाऊजीन कालीस भाऊजीन दशांश विरान बरे कुशेन जायत म्हूण सांगून आमकां उपेगी दिवन आमी ह्या आंगणांत हांगासर कवी गोष्टी करूंक तांणी अवकाश करून दिला. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगा बॅकड्रॉपाची वेवस्था आनी आज उदक येनान दवरला. आतां बॅकड्रॉप पडलें तें परतून घट्ट नीट करून टायट बांदला. नबीदटू आनी विराबाय तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी परत आनी परत हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणून हांव लिगोरे बाब तशेंच फेल्सीबाई तांच्या लागीं ही कवी गोष्टी मुखारून व्हरूंक उपकार मागता. वेदेराच्या मानाच्या सैर्यानी हांगा मुखली बसका स्विकार करूंक उलो दिता. देव बरें करूं. मोगाचें नांव आमचो गांव एकदम सोबीत. हांगा आसात शेताबाटां, माडा तोटां. नाल्ल आसली खोबरें करतात, नाल्ल नातल्ली खोबरो करतात. आनी ह्या सोबीत सुंदर वातावरणांत पोएटिकाची 18वी कवी गोष्टी आमी आतां सुरवात करतना हांव लिगोरी हांव फेल्सिलोबो तुमकां सर्वांक बऱ्यांतलो बरो येवकार आमी मागता. समेस्तांक मोगाचो स्वागत. मोगाचें न्हू. हांगासर येवन पावोवचें जाल्यार म्हाका 2 बुजां आसलीं. ताच्या उपरांत 4 बुजां जालीं. हांगासर पळयतना आमचे मालगडे भोव मालगडे लेखक आसात. तांणी हांगा येवन खरें इतले सोबीत रितीन उक्तायलें त्या दाड म्हाका 12 बुजां जालीं. देखून आयची कवी गोष्टी पोएटिका 18 बऱ्या तरान चलोवन व्हरूंक आनी ती यशस्वी करूंक तुमचो सहकार आमी आशेता. समेस्तांक हांगा पावुल्ल्यांक, वाटेर आशिल्ल्यांक, येवनूंत आशिल्ल्यांक हर एकल्यांक मोगाचो स्वागत. हे पोएटिकाच्या यजमाना कवी गोष्टी सुरू करता म्हणटात गे. हा, देव बरें करूं. आतां आमी तर सीधा कवी गोष्टी किया. पयले हांगासर येता एक कवयत्री. ती एक सुंदर इमाज वा प्रतिमा. उदेनेवची कवयत्री. तिका बरय जाय म्हणली जब्बर आशा आसा. आनी तिका कवी गोष्टींत आज तिणें तिसरे फावटी दिश्टीक पडचें. थंय जशें लुडसांत फातिमा मायन दिश्टीक पडले बरी हांगा तिसरे फावटी आज दिश्टीक पडटा. तिका आतां आमी स्वागत करता. ती जावन आसा प्रतिमा क्लारा पेरार. आतां आमचे मुखार.
म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा आदी आनी आतां. आदी मगा मलगड्यांनी आमच्या महान पुर्वजांनी गल्ली पंपाळे बांदिल्ले आखाडे रितीरिवाजाचे न्यायनितीचे आज आमी तांच्या भुरग्यांनी पंपाळी काडून कॉन्क्रीट संख्ये आखाडे काडून रुंद रस्ते केले. बरे आनी वायट सर येवन बरले. हर एका रितीक एक नीत असली, हर एका सांगणेक एक ओल असले. आज ते सोर आमी होगडयला. आधुनिकतेच्या आवराक सोर वाळून गेला. महान मलगड्या पुर्वजांनी आमकां ते करूंक नजो हे म्हणूंक ना, अशें इशारे दिल्ले विवरण दिवंक तांकां पुरसोत नातली, गरज नातिल्ली. आज चिंतून विमर्श केल्यार कळटा हर एका इशाऱ्याक अर्थ आसा, नीत आसा. हर एका इशाऱ्याक अर्थ आसा, नीत आसा. आमकां सर्वांक अर्थ करूंक वेळ ना. धन्यवाद. कविता प्रतिमाबाई हांगासर आमकां दिली. एका रितीची चेतावणी म्हणयत आमी आमच्या मलगड्यांनी कितें आमकां दिल्लें. पांपाळ्यांतल्यान सोंक्या वयल्यान उतरून आमी गेल्या, पूण आमी मनशां मोलां विसरूंक पावल्या म्हणली एक खंत तिणें उसारल्या. आमचे 4 तकल्यो पुरो, मनशां मोलां उरोवन व्हरूंक 4 तकल्यो पुरो. ह्या दिशेन आमचे कवी जागृत जावन दित म्हूण सांगिल्लो संदेश दिवन तुका देव बरें करूं म्हणटा प्रतिमाबाई. मोगाच्यानो मदें मदें थोडी हास्य चटुकां घालता. तुमकां खुशी जाल्यार वा म्हणा. थोड्या काजारे दादल्यांक काजारा उपरांत काजारा उपरांत बायले मुखार तोंड उक्तें करूंक मेळचो अवकाशच जांबाय. कोणा जांबाय आयली ओके. आता आमचे मुखार एक पोएटिकाचो एक्टिव्ह उर्बेवंत कवी येता. हो मनीस पळोवंक एकदम सादो दिसता. गूण चिंतनांनी कावाना चुटुकार आसता. कावानाद्वारेच सत्रायन चिमटो काडटा. तोच आमचो मोगाळ कवी रोनिकर आसता. आता आमचे समोर चुटुका वाचता. म्हणजे चार चुटक आसात. आवाज दिवा तिका आयकता न्ही. 4 चुटक आसात. चुटकांक नांवां नात. चुटकूत. पयलें चुटक आसा रस्त्याले फोंड तशें रस्त्यालें खोंड. रस्त्यालें फोंड तशें रस्त्यालें खोंड. पळोवंक तुमी वचनाकात. पळयल्यार दामच्या विशीं चिंतिनाकात. परवां येयली सावां वेळी रगत तालवारी ताणेतना रगत व्हाळोवंक उपकार दीत. परवां येयली सावां वेळी तालवारी ताणेतना रगत व्हाळोवंक उपकार दीत. दुसरें चुटक पावसा खातीर धरती कशी राखता घेवन. मोडासो मेळ पडली धरती आशे दोळ्यांनी तिळी लागली. मोडासो मेळ पळयली धरती आशे दोळ्यांनी तिळी लागली. तुमच्या स्खलनांतलें कांय थोडें म्हजे कुडीर पडलें तर हांव गर्भेस्त जाती. तुमच्या स्खलनांतलें कांय थोडें म्हजे कुडी पडलें तर हांवें गर्भेस्त जाती. तिसरें आसा त्या दिसाळ्यार ताणी शिंपडायली तांबडी तितां. त्या दिसाळ्यार ताणी शिंपडायली तांबडी तितां. आतां गांवभर रक्ताचीं सफितां. वा वा. निमाणें हांव खंयच्या वागाकी उंदरापरे नचयता. म्हणून हृदय पेटोवन सांगलेलें. हांव खंयच्या वागाकी उंदरापरे नचयता म्हणून हृदय पेटोवन सांगलेलें. तुजो नवरो जाल्ल्या खिणा म्हाका समजलें. वा वा. हाय एक्झाम आहे गडावड्या. बरे चिमटे काढले तुवें. येयली सांगू मुग्धले आनी 5 वर्सां राखायचे घेऊन न्ही. ओके. हा येवन चोरसा ओके. वय ते कळटा आमचो मुर्ती नमके. ओके थँक्यू. देव बरें कर.
इडली आणि पोळ्यामधल्या लढायक इडली आणि पोळ्यामधल्या लढायक मोद्या पडलेलो नारळ चटणी जाल्लो मगाच्यान येदोळच कळीत आसले प्रमाणे कर्नाटकांत चुनाव संपला एक पाडत उंचल्या बहुमतानं सरकार चलयता आणि येदोळच तांची 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು डिक्लेअर जाल्यांत आणि खंय गेल्यार आता लोक त्या गॅरंटी विशयांत उलोवन आसा पयले दुसरे नाका जाल्ले उलोवनचो लोकी आता एकदम सरकारा विशयांत सरकाराच्या बऱ्या कामा विशयांत उलोवंक सुरू केला खंडी जावन हें बरें लक्षण सरकार घडला गॅरंटी कार्डां चळवणेक आयला ह्या विशीं आता तिंच बगणां उचारूंक आमचे समोर येता देरेबालची एक मलगडी कवयत्री बाय जुलियट मोरास आमचे समोर देव बरें दीस दिवं समेस्तांक म्हज्या कवितेचें नांव उद्दार जावची वाट दाखय वोट आयलो वोट घालो अध्याय एक संपलो वोट आयलो वोट घालो अध्याय एक संपलो टीव्हीनी आतां डोंबराटा एकामेका दुरसोण्या वाळो टीव्हीनी आतां डोंबराटा एकामेका दुरसोण्या वाळो सरकारी बसांनी स्त्रियांक फ्री बस साकराकोन रावली बसां दिश्टीक पडली नात तारीख 1 तावन 11 धांवली सरकारी बसांक स्त्रियांक फ्री बस साकराकोन रावली बसां दिश्टीक पडली नात तारीख 1 तावन 11 धांवली धर्मार्थ तांदूळ बसां आनी कितें आयकून पुरो जालें धर्मार्थ तांदूळ बसां आनी कितें आयकून पुरो जालें खाली आशिल्लीं कामां भरती करून लोकांक कामां दिल्यार जातें खाली आशिल्लीं कामां भरती करून लोकांक कामां दिल्यार जातें ब्रिटिशांत हांव जालें हांव स्वतंत्र हांचेत हांव केन्ना स्वतंत्र ब्रिटिशांत हांव जालें हांव स्वतंत्र हांचेत हांव केन्ना स्वतंत्र एकामेका पांय ओडचे रावून उद्दार जावची वाट देवा दाखय एकामेका पांय ओडचे रावून उद्दार जावची वाट देवा दाखय समेस्तांक देव बरें करूं देव बरें करूं भाग्यदा बागे लोक तें जावंक एप्लिकेशन भरचें कशें म्हण तिका शिकय तुम्ही नसता ते देवरे करू प्रस्तुत गजालींचेर एक बरो एक टायट ओडला तेणे चिमटो देवरे करू आमचे सिनियर ती जाल्यार ल्हानांक एक बरी एक उदाहरण कशें केदोळ मिसर जाल्यार आमी एक्टिव्ह आसयत म्हणल्यार एक उदाहरण व्हेरी गुड जुलेट बाय आता आमचे समोर येता एक पोएटिकाचो कवी तो सत्रीहाड म्हणच्या गांवचो ताकोड्याचो पावस आयलो ताचे लागीं कितले उलयल्यार उलोवन बसया म्हण जाता कित्याक म्हळ्यार कृषी विशयांत हिसार संप्रदाया विशयांत हिसार खंयच्याय आदल्या काणा विशयांत हिसार या खंयच्याय पळवस्तू विशयांत विचार ताका गोत्ता आसा आनी ताका एका उतरान सांगचें तर गजाले घाट्यांत हांव पळयता खंयचे विचारल्यार त्या विशयांत कुडले ताची जाणवाय तो वांडटा एका उतरान सांगचें तर आमचो कोंकणींतलो नाडेदाडवो विश्वकोश म्हणून येता ताका तो एक कवी आता आमचे समोर येता आनी तो बरोवच्यात एक ताची पुरा वापरता त्रास आनी हे ताका तेंच त्रास जायनात फ्रास बरोवंक ताका खंयचेंत त्रास जायना आनी आयकूंक की मस्त खुशी जाता आनी आमी सक्कड परब जाल्यार तो मात्र प्रभू पेद्र प्रभू ताकोडे आमचे समोर समेस्त म्हज्या मग नमस्कार वर हांव कुंदापूर गेल्ल्या वेळा आमचो संगीतकार पदांगार विल्सन मोलिवेरा मेळ्ळो कितें सायबा तुजें नायट काही नात घे म्हणी सारला हांवें ताच्या लागीं तो म्हणूंक लागलो
कळालें बरोवचें आतां सगळें बरोवचें जाल्यार आमच्या वील पेपरान बरोवन काडलां आतां आमकां कांय बरोवंक मेळना हांवें सांगलें कांय ना जाल्यार 2 विशय मेळटात एक आमचे राजकारणी दुसरे आमचे पदरीकार हांवें तशें तें एक ल्हानशें बरयलें आनी ताका हें नांव दिलें ताचें नांव आसा MLA वना महोत्सवा दिसा आपल्या पाटला मेसंगी 7-8 कारांनी आयलो नेता वेदीर सोडोन अशें सांगता सडीत उलोवंक कांय ना आतां दग सोसूंक जायना तुमी वाहनां वापरची पुरा रावयचे आनी सगळ्यांनींतल्यान रूख झाडां लायचे तुमची सेवा करूंकूच हांव जाल्लो MLA लोकां जम्या आतां ताळो आयकलो आमी रुता केल्ले रूख हाणेंच निंगी कातरून व्हेल्ले वा वा वा. वा वा दगलबाजी गरकाली ती सांगणी आसा हिंदींत तशें पाठीमुखार करचे मनीस आसतात फिरगजेंत कोण दुबळो मेल्यार घंटी मारूंक फाटीं करचो तो कोरोना दावडावंक दिवे पेटोवंक घंटी धोली थाली मारूंक सांगलेले आयकून वयल्या वयर घंटी ओडी लागलो वा वा हें चुटूक हाका प्रेरण स्टेना गेरा फोर्ताची काणी राखण्याचेर पयस सरली बेप्पा म्हणून हांवें हाका नांव दिलां तें बेप्पा हांव वावराक भायर सरतां बायल म्हजी पुरपुरता हांव वावराक भायर सरतां ही न्ही इत अशें तिगली घरा आसा बायल म्हजी पुरपुरता तूं एक बेप्पा खेप्पा भजी बेप्पा तूं एक केप्पा ना तिचे आयकना हांव तिचे आयकना मुजेंत करचो मनीस देखून तूं एक खेप्पा भजी बेप्पा तो पळय शेजारी आप्पा आमचो आप्पा आसा आप्पा सदां कामाक येवच्या वखदां बायलेक पोटलून किस दिता हांवें सांगलें तिका म्हाकाय मोहन आसा पूण तो आप्पा वेतासर राखल्यार म्हाका कामाक गळाय जाता वा वा ओके 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 जालें जालें अरे आमी भारती सक्कडे आमकां मस्त कानून आसात पूण ती कानूनां पाळल्यार जाता पाळनातल्यार जाता देखून आमकां चलता कशीं जावं आमकां चलता सिगरेट सेवनची अपायकारी एड आयलें सिनेमाच्या पडद्यार पांयार पांय घालून बसकेरी दुवर सोडी लागलो आमचो सिकेरी आनी एक घाण येवची आडोवंक सार्वजनीक जाग्यार घाल्लो फलक हांगासर मुत्तेल्याक 300 रुपये दंड भरूंक सार्वजनीक जाग्यार घाल्लो फलक हांगासर मुत्तेल्याक 500 रुपये दंड भरूंक वाटसुरी एकलो नाचता मिरांत मुतो नासलो त्याच बरडात देव बरें करूं देव बरें. वा वा ऑन द स्पॉट कविता जायते ते तुमकां मोदें गॅप दिल्लो पळय ते जांबाय काडूंक जांबाय काडून मोदें गॅप दिल्लो जांबाय काडूंक माश्रमा जांबाय काडूंक गॅप दिल्लो तशें बरें जर आमच्या पेद्रू दट्टच्यो कविता ताच्यो चुटूक तो ऑन द स्पॉट ताच्यो सुमार कविता ताणें आतां सकाळीं बरयल्ल्यो न्ही धाटो व्हेरी गुड घरे खावन घरे हाडून आयलो तो पणस हाडून आयलो घरे हाडून आयलो आतां आसात घरे दवरल्यात तुमी समेस्तांनी घरे सेवनचे घरे खावनचे देव बरें करूं वय वय बोटली न्ही हांव उदक तुळोबा सेंत कोरल्यांक म्हणटात देंजी आमी कावी गोश्टी केल्यार तांकां कित्यानंजी तुळोबा सेंत कोरल्यांक म्हणटात देंजी आमी कावी गोश्टी केल्यार तांकां कित्यानंजी एनजे मगाच्या न्हू आतां कुर्ल्या विशयांत एक कविता आसा कुर्ल्यांनी पांयवटचे चडाव जावन सवय आमकां कुर्ल्यांची म्हणटा हांव त्या विशयांत हांगाचोच मण्णिना म्हाका ह्या गांवचो मनेस्त रोनी आल्बुकर्क तो मुखार येता तो प्रस्तुत LIC एजंट प्रवृत्तेन बरो एक MC आनी बरो कोयारिस्त आनी भोव बरो नट समेत तो 10 वर्सां गुरकार जावन सेवा दिल्या सर्वांक वळखीचो
आणि आमच्या ह्याच गावचो आता आमच्या समोर कुर्ल्या विशयांत कविता वाचूंक. येदोळच्या वर्स पावस आयिल्लो जाल्यार उबेराच्यो कुर्ल्यो मस्त धरून जाती आसल्यो, पूण पावस येवना देखून कुर्ल्यो भितरच उरल्यो. 4 पायांनी पोट उबारून चलता तूं कुर्ली, रंगाळ तुजी सोबाय देखून आशेन झुंपय मारली. कित्याचो राग तुका असोय आयलो, तुज्या क्रोधाक म्हज्या बोटाचो कुडको जोडलो. तूं कुर्ली भारीस हुशार, तकली मात्र तुजी इल्ली हिर्यार. वयर चडतल्याक ओडन घालताय चिऱ्यार, कांयच नेणाय तशें वचोन बसताय कोणशार. कित्याक तर तूं अशें करताय, सवय तुजी केन्ना सोडताय. व्यर्थ प्रयत्न करन थकताय, तुज्या जल्माक करी पुसताय. वयर चडतलो पावो सायक, तांगता तर तुंय वोस सांगाताक. ना तर एक दीस तुजो सुद्दांगो मोडात, मागीर जायत तुका कुंडलेंच कळत. देव बरें करूं. वा वा. वा वा. तुझ्या कवितेक कुर्लेचें नाव दिलाय, पूण कुर्लेक आसता त्याच्या मनशांक मात्र सौमान तीर दोकलाय. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सिनेमा थिएटराक पयलें तिकेट काडून उपरांत भितर वेतात भितर. सिनेमा थिएटराक पयलें तिकेट काडून उपरांत वेतात भितर. ऑपरेशन थिएटराक पयलें भितर वेतात उपरांत तिकेट काडतात. वा वा. तुमच्या हातांत एक तिळसोनी आसा, एक चीट दिल्या न्ही तुमकां, एक चीट दिल्या. आज कविता हांगा कोण सदर करतात तांची बऱ्यांतली बरी कविता म्हणून तुमकां बगल्यार तुमी तांचें एक नांव बरोवन दंपून कोणाक दाखय नासतना गुटासो वोट दिवचो. ताच्या उपरांत तांकां एक स्पेशल भोवमान आसतलें. ही तिळसोनी कोण आज सुरवेक आयल्यान म्हळ्यार फर्स्ट टायम आयल्यान तांकां कळच्या खातीर. देव बरें करूं. मोगाच्यानो आता येता आमची एक मोगाची कवयत्री. तिच्या नांवांत मोग आसा. ती मोगाळ आणि आमच्या कारकोळच्या लागशिल्ल्या आमच्या कारकोळचीत आणि ती कारकोळची नकरे गावाची देखून कोणाकी नकरे करिना ती. अर्थभरीत खावाना चोटुका लिखता आणि ती आसा बाय लाविटा डिसोजा नकरे. आता तुमचे मुखार पेश करता आपली चोटुका. देव बरें करूं सर. म्हज्या कवितेचें नांव यो रे पावसा तूं यो. यो रे पावसा तूं यो, तुजे विणे करपल्या बुय, न्हंयो बायांनी उदा सोदचेंकय. तुजे विणे करपल्या बुय, न्हंया बायांनी उदा सोदचेंकय. यो रे पावसा तूं यो. मोनिसला कंगल उदका विण, जीव पिळता सुकल्या गळ्याची थान. मोनिसला कंगल उदका विण, जीव पिळता सुकल्या गळ्याची तान. यो रे पावसा तूं यो. सुकणी संवसां आशेतात उदकाक, तुज्यास येण्याक अत्रेगून रावतात. सुकणी संवसां आशेतात उदकाक, तुज्यास येण्याक अत्रेगून रावतात. यो रे पावसा तूं यो. शेतां बाटां पणगेल पडल्यान, शेतां बाटां पणगेल पडल्यांत, रयतां काळजान लेगून दाळीं पुटल्यांत. यो रे पावसा तूं यो. उदका शिवर वो तूं तेंबे तेंबेस, उदका शिवर वो तूं तेंबे तेंबेस, सुकल्या बुंयक फुलय वेगीस. यो रे पावसा तूं यो. तुजे विणे कशें तरी वाचचें, तुजे विणे कशें तरी वाचचें, आशेतायगी तूं पळोवंक आमी तकचें. आशेतायगी तूं पळोवंक आमी तेकचें. देखून यो रे पावसा तूं यो. राग सांडून आमच्या मोगार पडून तूं आतांच यो. यो रे पावसा तूं यो. एक ल्हानसो चुटुका. मोजा. एका हातांत बियर ग्लास, एका हातांत बियर ग्लास, आनी एका हातांत चिकन पीस.
एका हातांत बियर ग्लास आणि एका हातांत चिकन पीस चिकन सकता सकता जाता तीक तीक बियार पोटाक वेताना जाय म्हूण बघता बोतलो अन्येक बियार पोटाक वेताना जाय म्हूण बघता बोतलो अन्येक अशें करता माझा सदानीन देव बरें करूं. देव बरें. वा वा भायर भितर यो रे पावसा यो म्हणून भायर साडवयलें बियर आणि चिकन म्हणून भितर साडवयलें. यो रे पावसा यो आमचे कावी गोष्टी जाता म्हणसर राव मागीर यो. देव बरें करूं. देव बरें. आता आनी एक कवयित्री आमचे समोर येता. तिका आसा परिसर नाश करतल्यांचेर शीण. तिका आसा परिसर नाश करतल्यांचेर शीण. तिसे आलकुंद आसा मस्कर्ण पूण रूख झाडां वाडया बरो पोस कर्ण. रूख झाडां वाडया बरो पोस कर्ण ती आसा आमची कवयित्री मार्लिन मस्कर्ण. एक रूख आनी ताचे तवन मनशा कुळाक मेळचो आसरो ह्या विशयांत आपल्या कविताद्वारे आमकां हांगासर विवरून सांगता. देव बरो दीस दिन तुमकां सर्वांक. म्हजे कवितेचें नांव रुखाचो संदेश. हांव पालवून येतना मनीस किमसूंक पळयतना हांव देर सांडिना. हांव पालवून येतना मनीस किमसूंक पळयतना हांव देर सांडिना. सोदून येतली म्हजी सावळी हांव रूख जावन उबें जाताना. सोदून येतली म्हजी सावळी हांव रूख जावन उबें जाताना. पृथ्वीच्या प्रशांत वातावरणान भुजां फुलोवन उबें रावतना सभार जिवींक आसरो जाताना स्वार्थी हांव जायना. पृथ्वीच्या प्रशांत वातावरणान भुजां फुलोवन उबें रावतना सभार जिवींक आसरो जाताना स्वार्थी हांव जायना. म्हजे लागीं आयलो कोणूच तकसो ना. म्हजे लागीं आयलो कोणूच तकसो ना. नाका नाका म्हाका जीवशी मारी नाका. नाका नाका म्हाका दुखय नाका. मोडू म्हज्या हृदयार घाली नाका. मोडू म्हज्या हृदयार घाली नाका. परीक्षा म्हजी खरी नाका. परीक्षा म्हजी केल्यार जातेले प्रकृती विकोपाक कारण. परीक्षा म्हजी केल्यार जातेले प्रकृती विकोपाक कारण. सावळेन म्हज्या आसरो घेताना तुका कितेंच भोगूंक ना. सावळेन म्हज्या आसरो घेताना तुका कितेंच भोगूंक ना. तुजो स्वार्थ म्हज्या मरणाक कारण. तुजो स्वार्थ म्हज्या मरणाक कारण. म्हजो पासवो रंग माजोवच्या पयले लायक जड तुज्या मुखल्या पिळगेक. म्हजो पासवो रंग माजोवच्या पयले लायक जड तुज्या मुखल्या पिळगेक. पोसकर मोगान मेळटली शांती म्हाका ससनाच्या ससनाक. पोसकर मोगान मेळटली शांती म्हाका ससनाच्या ससनाक. देव बरें करूं. देव बरें. वा वा रुखानंत उलोवंक लायचे जाल्यार एका रुखान उलयचे जाल्यार ती शाती आसची. कवीक मात्र रूख उलयना पूण हांगासर रूख उलयला जाल्यार ती शाती एका कवीक या कवयित्रीक आसा म्हणून सांगून बरो एक संदेश आमकां दिलाय. मलिनबाई तुमकां देव बरें करूं. ಒಡೋಲು ಲವಿಟಾನ ಬಿಆರ್ ಗ್ಲಾಸ್ आणि ಚಿಕ್ಕನ್ ಪೀಸ್ म्हणताना ಮಜಂತೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಹನಿಗವನ ಉಡಾಸೆತ್ತ. ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಕುಡಿಯಲು ಪೋಷಕರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಕುಡಿಯಲು ಪೋಷಕರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರಾದಾಗ ಕುಡಿಯಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರಾದಾಗ ಕುಡಿಯಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು ಮದ್ಯಪಾನ. आता मध्याದಲ್ಲಿ ಊಟ ನೋಸನಾಗತ್ ಹಂಗ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ जाऊन ಅಂತ सा. मगाच्यानो मुखला असा आमच्या मध्ये एक हसोंचो चिमटे काढचो मार्मिक रीतीनं हास्यभरित रीतीनं आपली कवाना पेश करचो आणि त्या कवानाद्वारे चुटुकाद्वारे संबंधितांक सरसरीत इंजेक्शन दिवचो. तो ताच्याकडे राजकीय विशयांत उलयल्यार बहुशा 1 घंटो 2 घंटो उलोवनूच रावया म्हणून जाता. तसली चुटुकाय तो लेखता. आता आमच्या मुखार येता चुटुकां वा पाकळ्यो घेवन मेल्विन वास निर्मार्गा ताका मे विवा म्हणटात. देखून विवारे विवा मे विवा. आज हांगासर थोडी चुटुकां घेवन आयला. पयले चुटुको सलाहा.
सरल्या आत्म्यांक मिसां बेटयतना येजाक बापानो नांवां जाय तर सोडणू सोडा बेजार ना. येजाक बापानो सरल्या आत्म्यांक मिसां बेटयतना नांवां जाय तर सोडणू सोडा बेजार ना. पूण आधार नंबर मात्र दमुन्न सांगा ही म्हजी सलाह. कित्याक म्हज्याच वाड्यांत म्हज्याच नांवाचो म्हज्याच आल्कोंदेचो दुसरो एकलो मेला. सरमव दिवंक पवित्र तेलान मकललो येजाकच जायचे म्हण ना. घरांत बायल आसल्यार पवता. सरमव दिवंक पवित्र तेलान मकललो येजाकच जायचे म्हण ना. घरांत बायल आसल्यार पवता. फरक इतलोच. येजाकाक पवित्र पुस्तकांत प्रेरण लभता. बायलेक गोवाचे मस्तक पळयल्यार पवता. नशीब वेळ काळ गुंवतना जो कोण निमाणे आसा तो पयलो जातलो. वेळ काळ गुंवतना जो कोण निमाणे आसा तो पयले जातलो. निमाण्या शुक्रारा जमच्या दिशेन बसलो हांव निमाण्या बंकार. हाय कटा सांगूंक कितें म्हजे ग्राचार. निमाणो आसलो हांव पयलो जालो दव्यास ते सावार. खोट्या नशिबाक म्हज्या वेळ काळ गुवलो ना बगर लोकूच गुवलो. वाव वा देडयो संवसारांत आजून पिश्यो आनी बुदवंत देडयो आसात. कुक्कार मोलाक घेवन लोकांक पुंक्याक देवन चुनाव दिगचे पिश्या देडयांचो अवतार. पुटुल्ले एकच एक कुक्कार लोकांक दाखोवन चुनाव जिखचे बुदवंत देडयांचो वेव्हार. पुनर्जीवनपण पातयेतात तर पातया सोडतात तर सोडा. पुनर्जीवनपणान बरोवसो दवरली परत जिवंत उरतली. वस बरोवसो दवरन मेल्लो म्हजो बाब परच्या एलिसावाक आयला आनी म्हजे वरने पयले वोट दामून गेला. वा 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 कठीण शिस्त. तो एक मेस्त्री इस्कोलाचो शिस्तेचो सिपाई. तो एक मेस्त्री इस्कोलाचो शिस्तेचो सिपाई. वगेत निधारे दोनपारांच्या स्वप्नांत गल्ल्या देंगण्याक प्रिन्सिपल सयत उठोवन मरतलो आतपाय. देव बरें करूं. देव बरें करूं. वा वा तशें आमच्या मेवीवन काँग्रेसाक जिखयलें. ताच्या बाबान काँग्रेसाक जिखयलें. व्हेरी गुड. जावं दी खंयी जावं दी बाबेन वोट घालून गेलो न्ही. व्हेरी गुड. मोगाचे न्हू आमच्या शेजारा अप्रूव जाता माय सुनांचे झगडे. आमच्या शेजारा अप्रूव जाता माय सुनांचे झगडे. शेजारचे आमी आयकता मोदें पडना. शेजारचे आमी आयकता मोदें पडना. जशे देशाचो लोक आयकोन तकला मन की बात. आमी तकला आयकोन उमान की बात. मोगाचे ना आता देशभर कोबऱ्यार आसा कुस्ती आणि थंयसर जाल्ल्या त्या लैंगीक दौर्जन्या विशयांत सगळ्यान प्रतिभटन चलोन आसा. आणि आमकां विचार जे जाय जाल्लो व्यक्ती त्या विशयांत कांयच कान हलयना. हो विषय आयकतना म्हजेत एक ल्हान चुटूक उडास येता. कुस्ती चलयांचेर एका व्यक्तीची लैंगिकतान कुस्तीच्या चलयांचेर एका व्यक्तीची लैंगिकतान विकून गेलो जगभर सगळ्या देशाचो मान. विकून गेलो जगभर सगळ्या देशाचो मान. आता ह्याच विशयांत हांगासर आपली कविता वाचूंक येता. ह्या घरचो घरकार आणि वाड्याचो गुरकार आणि कविता घराण्याचो वय लावीचो भरतार आणि आईच्या या कविता घराण्याचो कारभारी धाकटो जावई मायेचो धाकटो जावई मानेस्त हेनरी मास्कारेन्यास हेमा. कवितेचे नाव
शीर्षक मताळो झुज. रिंगांत उबो स्पर्धी झुजारी खेळगाडी ऑलिंपिक्साच्या आंगणांत वचता कंपीन. रिंगांत उबो स्पर्धी झुजारी खेळगाडी ऑलिंपिक्साच्या आंगणांत वचता कंपीन. दडय बडय जिखून दाखय अभिमानीच्या उमेदीन एका मेडलाक मांडले झूज. एका मेडलाक मांडले झूज. नांव हाडच्याक देशाक जिवाचे लागले शर्त. हाडा बोडान केल्ल्या मारान दूख विसरूनचे उबले बोंदेर. हाडा बोडान केल्ल्या मारान दूख विसरून उबयले बोंदेर. पंत आव्हान दिल्ले परगाव्यान मान उडयले तिरंग उबोवन. आज दुस्मान ना रिंगांत. आज दुस्मान ना रिंगांत. उबो तो संसद सदनांत. सैंगोल मारला निष्फळपणाच्या अंगणांत. सैंगोल मारला निष्फळपणाच्या अंगणांत. दडय बडय मार उडय बोबाटे विनंस मौन आदेश. मनशा हक्क मस्तला आपल्याच्याच हातांत. काळजा चिरल्यांत. काळजा चिरल्यांत बोगना विदल्यांत ना पुस्तक सत्यांत. आरवून रक्तना अत्याचारींक निष्ठूर करणे कठोर निर्धार. आरवून रक्तना अत्याचारींचे निष्ठूर करणे कठोर निर्धार. तरी सवाल उरता. तरी सवाल उरता. मेडलाक लागल्ली वीर्याची कथा धुवन काडीत गाय गंगाजल. देव बरें करूं. वा वा वा. वा वा. गंगा माय आता कितें करताय. मम्माच्या धाकट्या जावयान उडयला तुका सवाल जापतून सुदी. प्रस्तुत गजालींचेर बारी बरी एक कविता उभी केल्या. देव बरें करूं हेनरी सर. हर एका दादल्याच्या यशस्वी फाटल्यान आसता एक स्त्री. हर एक दादल्याच्या यशस्वी फाटल्यान आसता एक स्त्री. तर सलवल्या दादल्यानं बदलून पळयात फाटल्यानच्या स्त्रियेक. मार काय नाकात. मगाच्यान पोएटिका पंगडांत आसा एक भोव शतिवंत कवयत्री. कविता वाचताना तिचो हावभावच देखतेल्यांच्या दोळ्यांक पेस्त दिता. गुंड अर्था भरीत कविता आयकताना परत्यान 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 आयकोया म्हण जाता. आनी कन्नडांत ती कविता रचता, कोंकणींत ती रचता, इंग्लिशांत ती रचता. आनी तिची कवितांक एकदम अर्थ आसता. ती जावन आसा डॉक्टर फ्लाविया कॅसलिनो मणिपाल आता आमचे समोर. तिच्या कविताचो विषय जावन आसा मोग. बरें करूं सर. आयची म्हजी कविता आसा मोग. पूण हांवें इल्ली चेंज केला. म्हाका मोग जाला. म्हाका ही मोग जाला. रितें काळीज म्हजें धडधडल्लें. हात हरद्यार पावुल्लो. लब डब जोर जाल्लें ती समजल्ली हांव. दोळे कितेंगी सोदताले. पळोवंक कुस्स पडुल्ली. जळन दिल्लो मायन. बाबान आनी मायन म्हाका पोसुल्लें. भाऊ भावडा संगी भयण्या संगी वाडिल्लीं. तर हें कशें जालें. एक घडी पळयलें आनी मोग जालो. दोळे दांपले. बंद दोळ्यांकय तोस्सू दिसलो. सत्त तोस्सू दिसलो. हांव आज कामते आसा. ताचे रुपणे म्हाका दिसतालें. दोळे गोश्टूनय पळयलें. वय तोस्सू दिसलो. पातयेवंक जालें ना. पातयेवंक कुस्सू जालना. तरी परत्यान दिश्ट दिशेन गुंडयली. आता मात्र तो दिसलो ना. कालेंगो मोद्या रस्त्यार सपणयताय. भाव मुखार रावन दोळे गडकितालो. हें सत्य काय. म्हाका सामे विचारलें. भिरांत दिसली पळयताना. हांव एकलेंच मोद्या रस्त्यार रावून आसली. एक घडीभर चिंतूंक पडली. तेन्ना हांव समजली तो थंय आसा आनी हांव हांगा. रुपणे ताचें सदांच मतीन म्हज्या. ताचेर मोग जायन अशें रावचें कशें. वय म्हाका आज मोग जाला. परत ताचेरच आज मोग जाला.
रितें काळीज दडदडटा अजून पूण वेचें कशें ताका सोदून पूण मोग जाल्ल्या म्हाका तेन्ना भावान जागयलें आज म्हज्या भुरग्यांनी मम्मा वा मम्मा काले मम्मा तूं हातांतल्या बेतकटेकी पटली ताय वय आज म्हाका प्राय जाल्या त्या रुपण्याक मोतींत घेवनूच चलता जबाबदारीचे शॉल पांघरून ते बरें करूं वा वा ब्युटिफुल ब्युटिफुल देव बरें करूं फ्लावियाबाई पोएटिका पंगडांत आसा एक कवयित्री गूंड अर्थाची कविता जावन आसात तिची शेती मोगाळ तिचो वय हर एका कवी गोष्टींत आसा तिची हाजराती हर एका कवी गोष्टींत आसा तिची हाजराती मोवाळ तिचो वॉयस तीच बाय जॉयस आता आमचे समोर 2000 नोट मोग माती ह्या चुटका घेवन आमचे समोर येता 2000 नोट तुका उंचल्या बसकेर बसयलेले मिन्स केलो म्हूण तुका गात हाताक मेळल्यारी तुजो सांगात तुवें केन्नाय खुशी व्हेल्ली नाय म्हज्या इसावळ्यांत रावंक भद्र गर्वान वाऱ्यार सासुरलय उबोन आजीक संपली तुका चिल्लार करची करंदाई आजीक संपली तुका चिल्लार करची करंदाई तुका आज आदेवस मागोंक हांव उत्सुक तुका आज आदेवस मागोंक हांव उत्सुक पुनर्जीवनपणांत पत्तेणी नातली हांव मागतां तुका सासण विशेव पुनर्जीवनपणांत पत्तेणी नातली हांव मागतां तुका सासण विशेव दुसरें चुटूक मोग पयल्या पावसा तेंब्यान मातयेक दिलो उमो मातये आंगार सरल्यो तरणाटपणाच्यो कुचिल्ल्यो पयल्या पावसा तेंब्यान मातयेक दिलो उमो मातये आंगार सरल्यो तरणाटपणाच्यो कुचिल्ल्यो गांवभर तांचो मोग किरलालो गांवभर तांचो मोग किरलालो तिसरें माती वाऱ्याची इश्टागत सांडून धुळीसो सांगत आशिल्ली वाऱ्याची इश्टागत सांडून धुळीसो सांगत आशिल्ली उस्वास सांडून गेलो आतां हांवूंच माती उस्वास सांडून गेलो आतां हांवूंच माती देव बरें करूं वा 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 कवी गोष्टींत हुशार तपूंक सुयो वा 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 देव बरें करूं हाका कोणेंगी सांगला सगळी रात मोबायल दवरी नाका चार्जिंगाक हाका कोणेंगी सांगला सगळी रात मोबायल दवरी नाका चार्जिंगाक देखून हो सदां येत मोबायलाची बॅटरी काडूनच दवरता चार्जिंगाक पावसाबा ये तापली धरण भिजोवंक ये भूमीक घर बेस्त करूंक ये काळी काळी मोडां घेवन ये आता आम्ही खंडीत जावन डिसेंबर क्रिस्त येण्याचो काळ तर आता पावसा येण्याचो काळ हांव मस्त राखल्या आम्ही पावसाक बहुशा आम्ही उदक पियेल्ल्याचे किसड गाम गेलो आमच्या जिवांतलो आता आमचे मुखार ह्या विशयांत कविता घेवन येता वाल्टर अल्बुकर्क पेरार पिरगोजेचो भोव पोरनो कवी ताचे 2 कवितांचे बूक पायस जाल्यात पेरारचे प्रेरण पिरगज बत्रार तो निरंतर बरयता कवी गोष्टींत पयले फावटी आमचे समोर मांडणीन आशा आशा सुके दर्नीक आशा आसा थंडायेची थंडाय जावंक आशा आसा धरणीक सुके धरणीक आशा आसा थंडायेची थंडाय जावंक आशा आसा धरणीक थंडाय जावंक जाय पावसाची पावस येवंक जाय अंतराळी मोडाची थंडाय जावंक जाय पावसाची पावस येवंक जाय अंतराळी मोडांची मोडां जावंक जाय गरज उदकाची उदक अंतराळी वचोंक गाज उठा जाय दर्याची मोडां जावंक जाय गरज उदकाची उदक अंतराळी वचोंक गाज उठा जाय दर्याची गाज उठोवंक जाय तर गरज आसा उण वाऱ्याची वारें वादळ उठल्यार मात पावस पडटा भुंयचेरी गाज उठोवंक जाय तर गरज आसा वाऱ्याची वारें वादळ उठल्यार मात्र पावस पडटा भुंयचेरी भुमीर
पावस पडताच गर्भांत भरता भुईंग भुईंग गर्भस्थ जाताच रंगीन जाता थंयसर भुमीर पावस पडताच गर्भांत भरता भुईंग भुईंग गर्भस्थ जाताच रंगीन जाता थंयसर सुकणी वेंगतात मनजाती नाचतात मिलान जाता थंयसरी गर्भस्थ भुईंग सुकणी वेंगतात मनजाती नाचतात मिलान जाता थंयसर मुनीस फुलता मोना उमेदीन बरोवन आसो तोंडारी मुनीस फुलता मोना उमेदीन बरोवन आसो तोंडारी अशें तशें मुजे मिलान जाता ह्या संवसारी देवाच्या विशेष मांडावळीक वळख जाता आमी अशें तशें मुजे मिलान मुजे तुजे मुजे मिलान जाता ह्या संवसारी देवाच्या विशेष मंडळाचेर वळख जाता आमी संसार म्हणल्यार भुंयत एकामेकाचें मिलान तरी वाडोवन येता संसार देवाच्या वतीत मांडावळेर संसार म्हणल्यार भुंयत एकामेका मिलान जाता तरी वाडोवन येता संसार देवाच्या वतीत मांडावळेर देव बरें करूं. वा वा. सोसाना सकाळी हा हा करते तसात देखून ह्या पावसाचे मागणे देवाक पावोवन दी त्या खातीर तरी आमची कवी गोष्टी यशस्वी जावन दी. देव बरें करूं. वा वा वा. आदी आमचे मलगड्यांच्या कालार पांतें जालां म्हणून कशें घालताले कोमसात घालताले घडयाळ नातलें दादा आतांय आमी पांतें जालां म्हणून कळोवनचो एकलो आमचे मदें कवी आसा आनी ताची कविता चुटुकां वेगळ्याच रुपाची आनी 9 दीस उदेला म्हणून फर्स्ट हांवें मोबायल उक्ते करतना फर्स्ट मेळचें त्या दिसाचें चुटूक 4 वळी वय आनी त्या दीस ब्रेकफास्टाकी तयार आसता पातोळी तशें तो आमचे मदें आसा मानेस्त रायो ह्या रेमांड डिकुना ताकोडे भोवशा सूर्य उदयांक तरी तोडव जायत सूर्य उदयांक पूण ताचे ते 4 वळी चुटूक घालूंक तोडव जायना केदाळय सद्दां घालता आनी तो एक बहुभाषा कवी पत्रकार्त आनी टीव्ही कार्यनिर्वाहक ताका तो आतां आमचे समोर आपल्यो 4 वळी घेवन टीचर द्रोहीचे गमाना कोडी म्हणून येदोळत आमच्या मध्ये आमच्या कुस्तेगरांच्या स्ट्रायका विशयान सांगलें त्या स्ट्रायका विशयान सांगतना म्हाका एक 4 वळी हांवें ऑलरेडी बरोवन सगळ्यांकी पळयली पूण त्या विशयान म्हणून कितल्या जाणां कळ्ळ्या गोतना देखून हांव हांगा प्रस्तूत करता. एका मनशाक आशा जावची आनी अति आशा जावची म्हूण आसा आनी त्या संसदाक एमपीक अति आशा जाल्ल्यान ह्या भुरग्यांची चेडवा भुरग्यांची आशा निराशा जातात आसा ती कशी म्हणल्या विशयान एक आशा म्हणून एक 4 वळी बरोवन मुसळेन वाचले आसतली. हो म्हजो स्वार्थ म्हणा ताणें म्हणचें हो म्हजो स्वार्थ म्हणा म्हजी आशा म्हजी बुती म्हज्या जेवणाक मात्र. त्या कुस्तेगरान आमच्या रेसलर चेडवांनी म्हणचें हो म्हजो स्वार्थ म्हणा पूण म्हजी बुती म्हज्या जेवणाक मात्र. काळजाच्यो तुज्यो आशा किणाक काळजाच्यो आशा तुज्यो किणाक पापसतल्यो तुज्या उश्ट्यापणाक पापसतल्यो तुज्या उश्ट्यापणाक. देव बरें कर. एक कविता आसा आल्कंद म्हणून तुमकां आयकलां आसतलें. आल्कंदचे आमचे आल्कंद हय आल्कंद तातूंत तरंगां येतात. आल्कंदल्यार तातूंत रावंड रावंड तरंगां येतात. ब्रेकअप जाल्यार आल्कंद जाता खंय सगळ्यांक कितें जाला खंय त्या देखून आल्कंद असो आसता. ब्रेकअप जाल्ल्याचो आल्कंद असो आसता. तडीर बसून फातर उडोवन सोबाय पळयताय. तडीर बसून फातर उडोवन आतां सोबाय पळयताय. आल्कंद उदकाचो रावोन
तिळूंक भितर वेळ येतलो राव तिके सवकासाय अल्कंद रावंक वेळ येतलो राव तिके सवकासाय वारे वळोन अल्कंतले तळे कांपोवन वारेय वळोन तुझे अल्कंतले मुझे तळे कांपोवन शिरशिरो तळापर्यंत रावनांत शिरशिरो तळापर्यंत रावनांत तडवून काणगे गडयो मागीर पडन खंय दिंबेन तडवून काणगे 4 गडयो मागीर पडन काय दिंबेन तू ल्हान पतर मारताय मस्त बटे दर्यार बसून आनी कोणे पतर मारचे आसा या आमकां पळोवचें आसा ते जाल्यार आमच्या भितर जावचो अल्कंद असो तू ल्हान पतर मारताय उडत वेताय हांव अल्कंता म्हज्या अंतर्मळांत हावन सोड म्हाका मागता हांव शांत जाता तिके म्हजे भितर आसरो घेतली झाडां पुसून म्हाका फुलां करूंक आसात जिवी म्हाका पिलां करूंक आसात तिके राव म्हजो अल्कंत रावयता सोड म्हाका देव बरें करूं देव बरें करूं वा वा. देव बरें करूं बारी सोबीत कविता आमकां एक घडी अल्कंद आयलय तुवें बारी सोबीत अर्थ करची कविता आमकां वाचल्यार ती समजना तितली कश्टांची कविता तो बरयता रेमंड सर सकाळी मेळटा तूं आमकां उठयताय तुज्या 4 वळींनी ताचे उपरांत आमी च्या करून मागीर पातोळ्यो खंयच्यो तशें देव बरें करूं तुज्या कवितेक बारी सोबीत कविता मगाच्यान आमचे मध्ये एक तरणी कवयत्री आसा तिने काटील जाल्ल्या कवी गोश्टींत पयले फावटी दुसऱ्यान बरयली कविता वाचली त्या दीस तिच्या माथ्यार खंयच्या सरस्वती देवीन हात धरलो गतून त्या दिसावन कविता वयर तिका जब्बर आशा जाली फटाफट बरोवंक सुरू केलें आनी एका फटाफट बरयली हरेकी स्वता कविता बरयली आनी थोड्याच तेंपा भितर अपूर्बायची कोंकणी तशें कन्नडांत तिणें बरयली सर्वांक आवडली तांणी सर्वांची तिणें मनां जिखल्यांत पोएटिका पंगडान रुता केल्ली ह्या पोएटिका पंगडाचे प्रोडक्ट म्हणून ती कवयत्री ते एक खंडीत जावन आमच्या चेप्याक पाका कोवनचें तसलें कितें जावन दी आतां कवयत्री बाय रेनिशा डिसोजा काटीलची आमचे मुखार हांव वयल्यान चुटूक जावन आसा बे दिसता म्हाका नेणतुल्या पिसोड्यांचे पिसडले पाकाटे देखून गायिल्ल्या सुकण्याचे मोडलेले पाकाटे पळोवन बेन दिसता म्हाका नेणतुल्या पिसोड्यांचे पिसडले पाकाटे देखून गायिल्ल्या सुकण्याचे मोडलेले पाकाटे पळोवन दुसरें चुटूक जावन आसा हांव आनी आसाना बावलेले फूल पळोवन सुकलेली न्हंय पळोवन फुटलोलो आरसो पळोवन हांव आनी आसाना तिसरें चुटूक जावन आसा हट कसरीच्या वालीक दर्नीर सवकास सरोन वसयेत कसरीच्या वालीक दर्नीर सवकास सरोन वसयेत पूण व्हडल्या व्हडल्या रुखांनी मात्र उंच सरोन सकल पडचें हट कित्याक पूण व्हडल्या व्हडल्या रुखांनी मात्र सरोन उंच पावून सकला पडचें हट कित्याक देव बरें करूं देव बरें करूं वा 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 एक चिमटो काडलोय व्हेरी गुड कटीलचो कळो फुडल्या दिसांनी बरी एक कवयित्री आमच्या पंगडांत उदेन येता ती आमची एक खुशेची गजल देव बरें करूं रेनिशा आतां आमचे समोर येता एक मलगडी कवयत्री तिका कविता बरोवंक जबर आशा आसा आनी तिणें बरयल्यांत आनी ती जावन आसा कुलशेखरची निवृत्त शिक्षकी मानेस्तीन भोवमानेस्तीन मारिया पिंटो आतां आमचे समोर तिचें कवन घेवन देव बरो दीस दिवन समेस्तांक म्हजें कवन बोगसून जियेवया जल्मल्या भुरगीं आमच्या आवय बापायक इकरा वाडल्या हांसोन खेळून आमच्याच घरा उडास काडटा आतां खर्चिल्ले ते दीस ल्हानपणारी
उबोन गेल्या ओढ जातस बांधूंक आपापली घोंटेरां संवसाराच्या जिणयेनी बांदली कुटुंबां वेगवेगळी हर एकल्यान विसर पडले भुरग्यापणार खर्चिल्ले ते दीस काळजां मनी फासाळ्ळी हेणे तेणे दुडू आस्त कमावंक जोडी निमती नेणा जावन देवा थावन पयस वरच्या देंवचाराच्या कुतंत्र्यांनी आतां जी येवन आसा सबारां कोरोनाच्या बंगल्यांनी फेसबुक व्हॉट्सअप इंस्टाग्राम म्हणल्यार आमच्याच संवसारांनी आमच्या मदलो मेकळो जालो एकलो कठीण पिडे निमती दुसरो एकलो चलोवंक कश्ट होवन आसा पांयाच्या ऑपरेशना वरवीं दुडवाच्या आशेन भरलेली आवय स्वार्थी जावन जियेली तशें जाल्ल्यान भाव भयणी आपल्या पेलाची खबर घेना जाली शिकाप जाणवाय आसोनी नांत एकामेकांत हुस्को दाखोवन फावो जायतगी सर्ग देवाच्या उतरां प्रकार जियेनांतल्यांक जेजूचो वर्तो उपदेश एकामेका थंय मोगान जियोवचो दोळ्यांक दिसच्या मनशा थंय संपर्क करण ताचो आदेश पाळचो चुकी सगळ्यां करतात तरी भोगसून विसरोन सोडचें थोडोसो काळ जियोवच्या संवसारांत समाधानेन रावचें वेळ उतरोंक ना आनी की आमी तिदवून काण घेवंक पाताक रडोवन जिणी बदलून नवी जिणी जियोंक फावो जातले हांगाच शांती समाधानाचें जीवन उपरांत मेळटलें सर्गींचें सूख आमकां तयार केल्ल्या देवान देव बरें करूं ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು देव बरें करूं मरिया टीचर तुम्ही बारी सोबीत रितीने कवितावर मन श्यामला उकलून धरची एक संदेश दिवचे तसले कविता भोव सोबीत कविता देव बरें करूं मोगाच्यान येद्दोळच्यो सर्व आमचे कवी गोष्टी एकत घरांत या इगर्जेच्या हॉलांत माणसोबान थंयसर कलांगणांत अशें पुरो जाल्ल्यो आयची मात्र एक मोठान जाता गंज माठांत पळय देखून ही जावंक कारण आसा ह्या घरची घरकान वय धाकटी धाकट्या दाव्याची बायल आतां लवी गांजीमाटा हांगासर तिचे आमकां उद्यावरांत गोंयचो कवी रुपेश देसाय ताणें ताच्या विशिश्ट ताळ्यान गजाल गायलेली ते नवे प्रयत्न करच्यान आमचे लवी गांजीमाटा बारविशार तिणें आजतले गजाल तयार केला मागीर एक कविताय तिणें तयार केल्या कली गजाल म्हणून आमी आतां हांगासर पळोवया उपरांत तिची कविता आसा रजेच्या दिसा विशयान भुरगीं रजे दिसांनी पयलें कशीं करचितालीं आतां कशें करचितात तफावत कसलो ह्या विशयान तिणें कविता तयार केल्ली हांगासर ती आतां वाचता ती पोएटिका पंगडाची पात्रण म्हणून हाच्या वयल्यानच वलायला आज ह्या कवी गोष्टीची ती मुद्दम तिका आतां आमचे समोर आपयता आमच्या मध्ये असा एकलो व्यक्ती तो इंग्लिशांत एकदम ग्रेस्त काळजांत ग्रेस्त इंग्लिशांत ग्रेस्त म्हळ्यार रिच वय ताची कविता तन्या मोग करणारांकी लजेक घालच्यात आसली आनी कोण मोगार पडोवंक आशा आसा तांकां प्रेरण दिवच्यात आसली आनी आजय तसलेंच एक लेखकीचें लग्न सेकंड एडिशन म्हणलें कावान बरयलां ते जावन आसात देरेबायलचे देरेबायलचे मस्त जाण आसात हांगा हय
देरेबायलचे रिच्चे आबू रिच्ची पिरेर देरेबायल आमचे मुखार. दोगां सूत्रधारी दिगेन हांव एकलो पात्रधारी. उडास दोनच्या आदी मस्तो वर्सां आदी कोंकणी पत्रांनी ह्या गांवचो एकलो मण्णीना म्हाका मस्त धाराळ बरयतालो. कळीत ना ताचें नीज नांव, पूण गुत्त आसा म्हाका ताचें लिखणें नांव निराशी माई गंजी माटा. मागीर कुमारी विणा पिरेरा गंजी माटा म्हण एकली कायम बरोवंक लागली एक चली. हांव चिंता ती ताची धूप जावंक पुरो काय. तुमकां कळीत असल्यार म्हाका कळया, मागीर ताका आमी मेळया. विनोदी कविता. शिरोनांव लेखकीचें लगन, सेकंड एडिशन. आतां तुमच्या मुखार लेखकीची लदीन. बरो एक बूक हांवें बरयलो, परत्यान परत्यान वाचून पळयलो. पायस जायत तर खंडीत जातलो दाखलो, हर एका पत्रांनी सोंपतलो म्हजो तकलो. बरो एक बूक हांवें बरयलो, परत्यान परत्यान वाचून पळयलो. पायस जायत तर जातलो व्हडलो दाखलो, हर एका पत्रांनी सोंपतलो म्हजो तकलो. सोबीत सुंदर छापणार एकलो अचानक म्हज्या मोगार पडलो. तुरंत ताच्या प्रेसांत बूक छापलो, संतोषान हांवें ताका गोपांत ओडलो. सोबीत सुंदर छापणार एकलो अचानक म्हज्या मोगार पडलो. तुरंत ताच्या प्रेसांत बूक छापलो, संतोषान हांवें ताका गोपांत ओडलो. तो म्हज्या मोगा मायपासान बुडलो. हांवें ताचे लागीं साक्रामेंत जोडलो. त्याच दिसा बूक भायर काडलो, परतापण जाल्लेंच विकरावपाक धाडलो. तो म्हज्या मोगा मायपासान बुडलो. हांवें ताचे लागीं साक्रामेंत जोडलो. त्याच दिसा बूक भायर काडलो, परतापण जाल्लेंच विकरावपाक धाडलो. आनी म्हूण सोंपतना म्हयनो जाल्लो, एकच एक बूक विकोंक नातलो. नवरो छापणार रडोंक लागलो, 50,000 उदका घाल्लो. आनी म्हूण सोंपतना म्हयनो जाल्लो, एकच एक बूक विकोंक नातलो. नवरो छापणार रडोंक लागलो, 50,000 उदका घाल्लो. घोव म्हजो गंभीर चिन्नांनी बुडुल्लो, स्टॉलांतलो बुकां दाळो फाटीं आयिल्लो. एकाच क्षणे युरेका म्हणून बोबाटलो, पोटलून धरून म्हाका उमेद आंबी लागलो. घोव म्हजो गंभीर चिन्नांनी बुडुल्लो, स्टॉलांतलो बुकां दाळो फाटीं आयिल्लो. एकाच क्षणे युरेका म्हूण बोबाटलो, पोटलून धरून म्हाका उमेद आंबी लागलो. कवर काण उडयलें, नवें घालयलें. सेकंड एडिशन म्हणून ओलायलें. पत्रांनी जायरात दरबारान गाजयलें. पयलें बरान विकलें, आबळे दुसरें आयलें. कवर काण उडयलें, नवें घालयलें. सेकंड एडिशन म्हणून ओलायलें. पत्रांनी जायरात दरबारान गाजयलें. पयलें बरान विकलें, आबळे दुसरें आयलें. एका मिनटाच्यान एक विनोदी कविता आसा, तुमी सोडल्यार. सांगा. एका मिनटाची. मंगळूर मिलार नातलें तर मंगळूर शहराचें काळीज, हार्ट ऑफ द सिटी म्हणटात. मंगळूर इगर्ज नाचली जाल्यार कशें जाती अवस्था. मंगळूर मिलार नातलें तर अंकुआर रिक्स, अंकुआर सोयबिणीक आसतना बिडार. क्रिस्तांव उद्यमी खंडीत जातो पापर, नासतना अंगडीनी सोंगडी व्यापार. मंगळूर मिलार नातलें तर अंकुआर सोयबिणीक आसतना बिडार. क्रिस्तांव उद्यमी खंडीत जातो पापर, नासतना अंगडीनी सोंगडी व्यापार. मंगळूर मिलार नातलें तर मिसाक सगळे बेंदूर येते. मासा कैसरेचें जाते वेरार, वाड्या वाड्यांनी मारते व्हडलो दुकोर. मंगळूर मिलार नातलें तर मिसाक सगळे बेंदूर येते. मासा कैसरेचें जाते वेरार, वाड्या वाड्यांनी मारते व्हडलो दुकोर, व्हडले व्हडले दुकोर. मंगळूर मिलार नातलें तर मालिनीचे वांदे जाते. चेडूं पळोवंक सैरिकेक येतले, मिलार मेळ्ळे ना तर खंय वयतले. मंगळूर मिलार नातलें तर मालिनीचे वांदे जाते.
चिडून पळोवंक सैरीक घेतले मिलार मेळ्ळे ना तर खंय वयतले मंगळूर मिलार नसले तर मोग करणाऱ्यांक तोंदरे जाते नव्यानाच्या निबानपणी 9 दीस भेट जाता धर्माकस हांगा सलीस मंगळूर मिलार नसले तर मोग करणाऱ्यांक इल्ले तोंदरे जाते नव्यानाच्या निबानपणी 9 दीस भेट जाता धर्माकस हांगा सलीस मंगळूर मिलार नसले तर कल्याणपूर मिलार असते मंगळूर मिलार नसले तर कल्याणपूर मिलार असते मंगळूरकारांक सगळ्यांक थंय सर्व सादे पडते देव बरें करूं. वा 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 मंगळूर मिला ते एक चढले दटून ते एक रिच दटून चढले मे बी वाचन जाते कितें व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड बारी सोबीत कविता 2 कविता त्याने पेश केल्यो एक पुस्तकाची ताणे पयलो फोरूच बदलिल्लो बारीक गूढ चिंतप आसलो एक पहिले येणे फर्स्ट 4 ने तो कवर पेज ताणे बदलिल्ली वय बारीक गूढ अर्थाची कविता दोनी आणि विनोदीक कविता थंयसान कुटून आसून आसले दिसताले म्हाका देव बरें करूं रिच दटो गोव मॅगी 2 मिनिटांनी नेसून रेडी बायल बिर्याणी 1 मिनिट काढी नेसोंग साडी 1 घंटो काढी नेसोंग साडी 1 मिनिट न्ही 1 घंटो गोव मॅगी 2 मिनिटांनी नेसून रेडी बायल बिर्याणी 1 घंटो काढी नेसोंग साडी सेकंड एडिशन लविगंजी माट ಒಡಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿ आता बाई लावी गंजी माटा आमच्या समोर फाटल्या 2 कवी गोष्टींक गोंयचे कवी आयिल्ले आमच्या मध्ये तांतू तांच्या मदलो एकलो कवी आशिल्लो बाब रुपेश देसाई आणि समेस्तांक आवडली आणि समेस्तांक वंडरल्ल्यो कविताची ताची पेश करची रीत आणि आदले पोटी हांवें ताका ताचे कडेन संवाद चलयतना तुका मन आसा तर हांवें पेश करचे रितीर तुवें कविता पेश करियेत मंगळूरकारांक म्हज्या अनुपस्थिती ते दाळा बगची ना म्हाका संतोष जातलो म्हूण सांगून ताणें म्हजे कडेन सांगिल्ले हांवें ताका थोडे गझल्स बरोवन धाडिल्ले आनी खंडीत जावन तुवें पेश करी जाय हांवें पेश करचे रितीर तुवें पेश करी जाय म्हूण सांगून ताणें म्हजे कडेन सांगिल्लें आनी तांच्या आजय ताणें म्हाका मेसेज धाडल्या गझल पेश करता आनी म्हाका ताचें रेकॉर्डिंग धाड म्हूण सांगून आनी ह्या संतोशान रुपेश बाब तांकां उडासकान हांव ही कविता ह्यो 4 गझल्स तुमच्या मुखार पयले पेश करता. हृदयार तुझ्या बोटां सोरोवन हृदयार तुझ्या बोटां सोरोवन उबेन बरोवंक लागता तामसो निळसो केस एकलो म्हाका पळोवन लिपता तामसो निळसो केस एकलो म्हाका पळोवन लिपता बोटांनी म्हज्या वोंटार तुज्या बोटांनी म्हज्या वोंटार तुज्या सितार खेळोंक चिंता बोटांनी म्हज्या वोंटार तुज्या सितार खेळोंक चिंता मिशया मुळान चिडकोन रावोन लिपस्टीक म्हाका तिळता मिशया मुळान चिडकोन रावोन लिपस्टीक म्हाका तिळता तुनसो म्हजो राय हांव तुजी तुनसो म्हजो राय हांव तुजी आनी राणी अशें मानता गावडे कोण एकले तुका गुलाम करूंक धरता गावडे कोण एकले तुका गुलाम करूंक धरता म्हाका तुका लढाई नाका म्हाका तुका लढाई नाका मुदये भाशेक बांदता म्हाका तुका लढाई नाका मुदये भाशेक बांदता फाळून गेल्ल्या मोगाक मोगा फाळून गेल्ल्या मोगाक मोगा उम्या मुलाम लायता फाळून गेल्ल्या मोगाक मोगा उम्या मुलाम लायता देव बरें करूं. वा वा नेक्स्ट एक लहानशी कविता
ही हांवें आमच्या घरांत हांगासर कवी गोष्टी जाता म्हणचे खातीर बरयल्ली आसा. ल्हानशें इंट्रोडक्शन आमी आमच्या आबाचें घर आसलें बोलया आनी तो व्हडलो फोना आनी कांय नातल्या वेळार आमी थंयसर रजेंत वता आसतना आमी बगुली ती मजा आनी आमकां मेळटलो तो स्वागत आनी आयच्या दिसांच्या भुरग्यांची रजा ही तुलन करून हांवें कविता बरयल्या. रजा आयली म्हणटाना कवितेचें नाम आसा रजा आयली म्हणटाना. तो व्हडलो रजा आशिल्ली. तो व्हड रजा आशिल्ली. घरा मुकलो आंब्या रूक फळां पिकोवन हांसतालो. तळ्या बांदा वयलो जांबा रूक पाक्यांक धांवडावंक धलतालो. तळ्या बांदा वयलो जांबा रूक पाक्यांक धांवडावंक धलतालो. गाद्या मेरेंतलो तळटो माड इरवळां शिमटी सोडतलो. न्हंयच्या वळांतलो काळो फातोर आंग सोडून बसतालो. मुंगसा घासांत मुल्लो सोडून वांसुल्लो. मुंगसा घासांत मुल्लो सोडून वांसुल्लो तोरनो कोंबो वेळगडी मेसतालो. बैत्या तांदलांत रिगोन बसुल्लो रुकासो शेर तकली उकोलन तिळतालो. बैत्या तांदलांत रिगोन बसुल्लो रुकासो शेर तकली उकोलन तिळतालो. चिरमुटल्लो आंब्याचो कोसर पिट्यांत मेळोन राखतालो. आड्या कुमकळसो मैसूर घडाय पिकोंक कांय नार्ग घातालो. आड्या कुमकळसो मैसूर घडाय पिकोंक कांय नार्ग घातालो. आब राखतालो माम वाटेक तिळतालो. आब राखतलो माम वाटेक तिळतालो. हात पुसुल्ल्या उदकाच्या शेळीन मामयेचो पालव तणशेतालो. हात पुसुल्ल्या उदकाच्या शेळीन मामयेचो पालव तणशेतालो. नात्रांचो वोर आडंबे उतरोन आंगणा बागला पावतालो. नात्रांचो वोर आडंबे उतरोन आंगणा बागला पावतालो. घोंगसो सापकोर पेटो सयत शिमटी हालोन पांयां तळवे हुंगतालो. ना उपगण ना उपदेश गुडो दोंगर उडकानांनी सादतालो. बांद संबंध रजेच्या पासलेंत खेळतालो. आतां रजा आयल्या. भुरगीं विचार घरांत तरणाटी रिगल्यांत आपापल्या कुडांत. हर एकलो व्यस्त मोबायल करंड्यांत. टीव्ही बेंबेता भायल्या सालांत. घरच्या कांपिनेक कान सुनांत. एकामेका भेटोवंक ना घडयेची फुरसत. सैऱ्या धैर्यांक सेक्युरिटी विचार नासता गेटी भितर सयत सोडिनात. सैऱ्या धैर्यांक सेक्युरिटी विचार नासता गेटी भितर सयत सोडिनात. भोंवडी मजा मिजासकेची जाल्यान हाय हलो फकत फेसबुकांत. गुडे दोगोर खोंडून अपार्टमेंटां केल्यान. कुटुंबां फ्लॅटाच्या वणदी भितर घुसल्यान. आवय बापय आपल्याच वावरांत व्यस्त उरल्यान. घरांतल्या नेणट्यांक सांबाळचीस लागल्या खंत. आजाळ देखलां सम्मार कॅम्पांत. आजाळ देखलां सम्मार कॅम्पांत. दीस सुकल्यात डे केअरांतल्या फॅनाच्या वाऱ्यांत. दीस सुकल्यात डे केअरांतल्या फॅनाच्या वाऱ्यांत. आधुनिकतेच्या बंद पासांत रजा उसमोडोन मेली दुडू दौलतेच्या पासलेन. रजा उसमोडोन मेली दुडू दौलतेच्या पासलेन. देव बरें करूं. वा वा. आमची टीचर शिंडल्या कारण तुम्ही जाणांत एक्झाम व्हॅल्युएशन इलेक्शन ड्युटेंत तिची रजा संपूर्ण खाली जाल्या देखून तिका आयला राग. तशें व्हेरी गुड. बारी सोबीत करून तिच्या आदले उडासतीने यादी तिने हाडल्यात आणि सांगा तसं रुपेश बाबाची एक बारी सोबीत गजल तसं उडास आयलो आमकां. ताणें सांगा सिंग केल्ले बरें जालें. तो ताजार आसले बरें होय तुम्ही ताका फोन करून सांगा हांगासर अशें सांगलें म्हणून. हांगाचे रेकॉर्डिंग्स धाडटाना तांकां कळटलें. ब्युटिफूल. व्हेरी गुड. लव यू. बाय. रुपेश देसाई आंगार आयिल्ले बरें जालें. आमचो एक कवी आसा केदाळाई तरणी बगणां घेवन मोगा कविता लिखतालो. तरण्यांक मोगा सागरांत बुडोवंक करतालो आनी मोगाची बगणांनी उपेग करतालो. आज अचानक आरशा मुखार तो रावलो. आरशा मुखार रावन कितें पळयता तकलेर थोडे केस जडल्यात आनी थोडे केस पिकल्यात. बायल भुरगीं म्हणून आसात तूं तुज्या बाबा बरी दिसता ह्या. आतां आमचे मुखार ही बगणां घेवन एक कविता उच्चारूंक येता आमचो लोकमगळ आनी कवी तशेंच ह्या पर्यटिका पंगडाचो एक घट्ट कांबो आनी मोगा कवी भोवमानेस्त
जॉसी पिंटो किन्नीगोळी. म्हजें कवितेचें नांव आसा हांव पप्पा बरेंच दिसता. आरशा मुखार रावून म्हाकाच पळयता. आरशा मुखार रावून म्हाकाच पळयता. माथ्यार केस खाली जाते आसात. माथ्यार केस खाली जाते आसात. धवे केस तिलते आसात. कपालार मिरयो झळकते आसात. अवचित कितें देखल्या बरी एकाच सण्या उडोवन पडता. अवचित कितें देखल्या बरी एकाच सण्या उडोवन पडता. हांव बदलो नसा. म्हज्या पप्पा बरेंच दिसोन आसा. हांव बदलो नसा. म्हज्या पप्पा बरेंच दिसोन आसा. म्हज्या दोळ्यांनी तिस्स झळक. म्हज्या रुपान तिस्स वळख. हांव बदलो नसा. म्हज्या पप्पा बरें दिसोन आसा. बायल उलयतना एक एक पावटी हांव खान आयकनातले बरी नटन करता. बायल उलयतना एक एक पावटी हांव खान आयकनातले बरी नटन करता. ते म्हणटा तूं तुज्या बापाय बरी जाते आसाय ताकाय कान आयकनातले. ते म्हणटा तूं तुज्या बापाय बरींच जाते आसाय ताकाय कान आयकनातले. म्हाका गुर्त आसा म्हजो बापूय थोड्या फावटी कान आयकनातले बरी करतलो. मायन कितले उलयल्यार आयकनातले बरी करतलो. म्हाका गुर्त आसा म्हजो बापूय थोड्या फावटी कान आयकनातले बरी करतलो. म्हजी धूव म्हणटा डॅडी तूं आतां आबा बरी दिसताय. म्हजी धूव म्हणटा डॅडी तूं आतां आबा बरींच करताय. तोय असोच दिसतलो. वय पुता वेळाची रोदां गुंवतना आमी आमच्या मलगड्या बरींच जाता. वय पुता वेळाची रोदां गुंवतना आमी आमच्या मलगड्या बरींच जाता. तांचे वाटेनच चलता. एक दीस तूंय तुज्या मम्मी बरीच जातलें पळय. एक दीस तूंय तुज्या मम्मी बरीच जातलें पळय. हांव ताका चिडयता. ना हांव डिफरंट ते म्हणटा. ना हांव डिफरंट ते म्हणटा. म्हजो पूत अजून ल्हान. तो मात म्हज्या पाठीर सोडून खांद्यार बसून म्हजे कान धरून म्हणटा हांव म्हज्या डॅडी बरी म्हूण. म्हजो पूत अजून ल्हान. तो मात म्हज्या पाठीर सोडून खांद्यार बसून म्हजे कान धरून म्हणटा हांव म्हज्या डॅडी बरी म्हूण. जिणी कितली विचित्र. घुंवतना जिणी रोदां आमी आमचे मलगडे समकाले वाटेन आमी समकता. तांचे बरीच जाता. तोरनो कोलो आसता पिको कोलो झडटाना जिणे वाटेर अशेंच मुखार वयतना. जिणे वाटेर अशेंच मुखार वयतना. देव बरें करूं. मोगाच्यानो दायज वर्ल्ड टीव्हीचेर सकाळांक आसोवचे एक कार्यक्रम येता खंयचे 2 घडी कुशेन घडी. हांवें एक 2 फावटी दिला प्रोग्राम तांतू. आनी तांतू 5 फावटी प्रोग्राम दिल्लो. आज पयले फावटी 5 फावटी न्ही हय पयले फावटी आमच्या ह्या कवी गोश्टींत आपली हास्य कविता काणगेनो हांगासर तयार आसा. तो जावन आसा आल्विन पिंटो देरेभायल. तो एक उत्तम नट. एक उत्तम कार्यनिर्वाहक. दुबईन ताचो वावर तरी गांवांत आयल्या उपरांत सकाळ आसोजेंत काम ताका. आनी ताचे कॉस्ट्युम्स तशेंच पळयतानांत खुशी जाता. आतां आमचे मुखार ताची थोडी हास्य चुटकां घेवन येता. आनी आतां आमी 2 घडी कुशेन काडी उपरांत जेवणा वेळार 2 पडी कुशेन काडी. मनेस लिगोरी बऱ्या सोंप्या रितीन तुवें म्हजी सभेक वळख करून दिली. हांव चुटुकां सांगच्या पयलें म्हज्या जिणेची एक कथा. जिणे रोद म्हणटात. लायफान कोणी हॅपी ना. सगळ्यांकी कश्ट आसात. सुख दूख आसात. तशें म्हजेच काणी हांव एक 5 वळींनी मुतीन चिंतलें आनी आतां पेश करता. चुटुकाच्या पयलें कंती दुखी वेगडा सागरांत हांव बुडला बायंत कोळसो बुडल्ल्या बरी. कंती दुखी विघ्ना सागरांत हांव बुडला बायंत कोळसो बुडल्ल्या बरी. वा वा. कष्ट हानवारांनी म्हाका रेवोड घाला. कष्ट हानवारांनी म्हाका रेवोड घाला. पेरमारीन रुखाक रेवोड घाल्ल्या बरी. यबो. वा. पिडे शिडेन म्हाका वेंग भरल्या. पिडे शिडेन म्हाका वेंग मारल्या. चेड्यान चेडवाक वेंग मारल्या बरी. धाकटेर म्हाका लुटतात. बोलप्यान बोकऱ्याक ग्रासिल्ल्या बरी. धाकटेर म्हाका लुटतात. बोलप्यान बोकऱ्याक ग्रासिल्ल्या बरी. तरी
हसून खेळून संतोषान जीवन आसा उदकांतल्या बुळबुळ्या बरी. वा वा वा, 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 वा. वा सुपर. बरें आतां थोडी चुटुका बरी रुसली जाल्यार वा वा म्हणून आनी 2 ताळयो मारा. आसोंक घेना जाल्यार आसा आनी म्हाका तिका समाधान करा. हांव काजार जावच्या पयलें म्हजें वस्तूर आमच्या कामाचें चेडू उमळटालें. हांव काजार जावच्या पयलें म्हजें वस्तूर आमच्या कामाचें चेडू उमळटालें. आतां हांव उमळटां कित्याक हांव ताचे कडेन काजार जालां. वा 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 वा. आस्त बदीक दिर्वे दुडू बंगर. आस्त दिर्वे दुडू बंगर बदीक पुरा सोडलो हांव संन्यासी जावंक चिंतलां. आस्त बदीक दिर्वे दुडू बंगर पुरा सोडलो हांवें संन्यासी जावंक चिंतलां. पूण म्हाका एकच गंत लागल्या ही पुरा दौलत केन्ना आपणाक मेळात घेवन. काही ना मुजेडे. कोण म्हणटा बायलां तांची सूख वळखना म्हणून. कोण सांगता बायलां तांची सूख वळखनात म्हणून. हांव म्हणटा वळखतात. बायलां तांची सूख वळखतात. म्हजी बायल केन्नाय म्हणटा तुजे कडेन काजार जावन व्हडली सूख आदारली म्हणून. वा वा. हांवें एका चेडवाचो मोग केलो. चेडवान म्हाका धोको दिलो. धोका दिया म्हणटात पळय. चेडवान म्हाका धोको दिलो. हांवें एका चेडवाचो मोग केलो. चेडवान म्हाका धोको दिलो. आतां म्हजें काळीज बेसां जालें. म्हजें काळीज कुडके जालें. विंगड जालें. म्हजें काळीज कुडके जालें. विंगड जालें. आतां ते विंगड जाल्ले कुडके विंगड चेडवाचो मोग करतात. ताळया. वा वा. हर एका दादल्याच्या जैता फाटल्यान स्त्री असो सांगत आसता वय मू. हर एका दादल्याच्या जैता फाटल्यान स्त्री असो सांगत आसता. तुमचे जैत आणखी वाडा जैतर. तुमचे जैत आणखी सोडा जैतर जैत्या स्त्रियांचो सांगात करा. वा वा. या वय हांव ल्हान आसतना दट्ट कॅस माथ्यार आतां हांगा सगळें नात. तशें म्हाका 2 सुळयो माथ्यार 2 सुळयो. म्हज्यो 2 सुळयो पळोवन आमचे शेजारचे खारवीणबाई म्हणटाली ऑलवे तूं नशिबवंत रे तुका 2 बायलो म्हणून. हांवें म्हळें खारवीणबाई आमकां क्रिस्तांवांक 1 देव आनी 1 बायल न्हय 2 बायलो रे तुका म्हणटा. म्हाका बरी खुशी 2 बायलो मेळटात म्हूण. हांव ल्हान आसतना म्हज्या माथ्यार 2 सुळयो पळोवन शेजारची खारवीणबाई म्हणटाली ऑलवे तुका 2 बायल्यो रे म्हणून. 2 बायलो सोडा 1 गर्लफ्रेंड पर्यंत मेळोना. गोवा बायलेचे जगणे निमाणे तरी काबार. बायल कुळाराक गो बाराक गेलो. आमची भुरगीं रडतना काळीज करगाता वय वो. आमची भुरगीं रडतना काळीज करगाता. दुसऱ्यांची भुरगीं रडतना तकली पडटा. आमची बायल रडतना तकली पडटा. दुसऱ्यांची बायल रडतना काळीज करगाता. वा वा. थोडे पटी जाता काले होते. पयलें पुरो म्हाका हें गरज नासली. आतां प्रायज जावन वायर येयले चुकून येतात. वय हांव ल्हान आसतना काळोखाक मस्तू बी येतालो. काळोख म्हळ्यार म्हाका भिरांत. हांव ल्हान आसतना काळोखाक मस्तू बी येतालो. आतां करंटाचे बिल पडून उजवाडा बी येता. वय बरें. देव बरें करूं. वा ताळया. वा वा. म्हणलें तशेंच काही आमचे मध्ये आसात पोएटिका पंगडाचो एक बळादेक कांबो. साबार भासांनी पांडित्य आसचो. साहित्यातय विविध जातीच्या लोकांच्या संप्रदायातय जायती जाणवाय आसचो.
व्हडली जबाबदारेचो हुद्दो MRPLांत आसचो आनी कावी गोश्टीक चडावत कावी गोश्टीक हजार जावचो. रोसाक दितात बियार, काजाराक ना आयर. आतां आमचे मुखार येता दोतोर, तो जयर. आमच्या ग्रुपाक आणि खावंक जेवंक सांगाता मेळटात म्हणून उरल्या कोणा विशयान सत न्ही जावंक पुरो, पूण म्हज्या विशयान सत. म्हाका खबर मेळ्ळी म्हणजे कविता कांय तयार जावन येतली. कोणेंगी सांगलें लावीबायन हेंड्रेमाची म्हळ्यार हेंड्रेमाच्या रुखाचें बिंडा हाडन बरो शरबत केला म्हणून खबर मेळ्ळी. शरबत पिवच्या खातीर आयलो, हांगा कविता सांगूंक आपयतात म्हणून म्हाका गोतून नासलें. जाल्यार तेंच्या थंयच एक छोटूक चिंतलें, तें तुमच्या मुखार सांगूंक अपेक्षिता. आमचो कोंकणी साहित्याचो संवसार म्हणल्यार पोट्टुबायंत थोडी तिमिंगलां आसात, थोडे मोसाळे आसात, थोड्यो माडंज्यो आसात, कुर्ल्यो आसात, थोडे बेबे मणके आसात. एक तिमिंगला मोसाळे बोमरतना बेबे मणके बोमरतात, ट्रॉय ट्रॉय करतात. ताचे फेसबुक म्हणल्यार एका तळ्यांत हांवें थोडे कमेंट्स वाचले एका ग्रुपाच्या कवींच्या विशयांत. ये नागडे कवी आनी ये उण्या मट्टाचे कवी, हे पटकिरे कवी, इतले आनी एक सनात जोडलेले अशिकपी. हे बहुशा म्हाका सांगले गे म्हणून ह्यो पुरे कमेंट्स बरोवंक आनी तांकां फुरसत आसा बरी संतोष. येत्त संगतीचे चिंतून हांवें एक ल्हानशें एक चुटूक बरयलें. आतां गाडयेर येता येताना चिंतलें, तुमच्या मुखार सांगूंक अशें येता. थाणी म्हळें म्हाका नागडो कवी, थाणे म्हळें म्हाका नागडो कवी, सडताव कविता म्हाका जळकोवची नातानास. ताणी म्हाका म्हळें नागडो कवी, सडताव म्हाका कविता जळकोवची नाणयेतस. हे काय म्हजें तिळूंक आयलें? म्हजें म्हळ्यार म्हजें कवित्व तिळूंक आयलें. ताणी म्हळें म्हाका पटकिरो कवी, ताणी म्हळो म्हाका पटकिरो कवी, जिविताच्या सतांक पोटीद्वारी रुता करचेस कवी न्ही गे, जिविताच्या सतांक पोटीद्वारी चित्रीत करचेस कवी न्ही गे. हांव कांय कवी म्हणी जालो, म्हाका सवें चिमटो घडलो. ताणी म्हळें म्हाका उण्या मट्टसो कवी, ताणी म्हळें म्हाका उण्या मट्टसो कवी. हांव म्हाका शुन्य म्हण लेखतालो, आतां म्हजें मट्ट वाडलें. ताणी म्हळें म्हाका उण्या मट्टसो कवी, हांव म्हाका कवित्वांत शुन्य म्हण लेखतालो, आतां म्हजें मट्ट वाडलें. एकल्यान म्हळें सनात जोडलेलो आशिकपी, एकल्यान म्हळें सनात जोडलेलो आशिकपी. आशिकपी जाल्यार हांवें सनात जोडल्या, आशिकपी जाल्यार हांवें सनात जोडल्या. संतोष पावलो, एक दुबावी जोडलो, एक दुबावी आयलो. हाणें कांय हेरांचे उणेपण दाखोवच्यान पण सनत जोडल्या, हाणें कांय हेरांचे उणेपण दाखोवच्यान कांय सनत जोडल्या. देव बरें. देव बरें कळ्ळें म्हाका. तूं पुरो पत्र वर्णन नाही रावन दिसता. हांगा वचून हांगा येवन कवितेंचे पत्र उडोवन आमकां जीव करता. जयर दोतोर जयर, तुमकां देव बरें करूं. सोबीत रितीन तुमी पेश केल्यात, देव बरें करूं. कोंकणी साहित्यांत एक महान साहित्य आणि आज ह्या कार्याचे भरमान उद्घाटन ताणी घुमटा मारून केला. ते आसात आमचे भोवमोगाचे भोवमानेस्त डॉल्फी गासिया. कितें तरी कोंकणींत लिखूंक म्हाका तीन दवरूंक शिकयल्लें ताणी. हांवें कितें बरयल्यार तें ताणी ताचेर सारकें करून ग्रामरांनी ताणी जेलो मित्र ह्या पत्रांनी फायज करचें आसलें आनी बरोवंक उमेद दिवची आसली. ताणी कोंकणींत साहित्य जायते रचलां. आज ताणी हांगासर एक कविता बरयल्या, पूण ते वाचिनात. कोंकणींत आमी सांगचे प्रकार कोंकणींत साहित्य बरोवन कोणी ग्रेस्त जाल्ले नात आसात की कोणी ना. हय रेमांड आसा गे तशें. पूण कोंकणीक आमच्या कोंकणी
साहित्याने कोंकणीक मस्तुग्रेस्त केला ताका आयचित कवी गोष्टी हांगासर साक्ष. आता तांची ह्या कवी विशयांतली आनी कविता वाचूंक ह्या कवी गोष्टी विशयांत आमच्या भोवमनिस्त डॉल्पिकासियान बरयल्ली कविता हांगासर वाचता. ह्या कविता घराण्याचे पयलें बाळगे पयलें बाळ रुचीक फळ तें दिया दिया दिताय मग वय ती आता आमचे मुखार मनीस डॉल्पिकासियाची कविता पेश करता. महान कवी जावन आसा मानेस डॉल्फिकासिया. म्हजो घोव कोंकणींतलो फमाद महान कवी. आज तो गेला कवी संमेलनाक उरतस रवी. कविता वाचूंक वोकल घेतला बापयचें तें मागून वेला. तकले कुर्माल व्हड बांदला ताका मुजेंच कापड पिनला. म्हजो घोव कोंकणींतलो फमाद महान कवी. आज तो गेला कवी संमेलनाक उरतस रवी. लिच्चाक तिंतेर कोंकण्यान दिला. बदलाक ताका एक शॉल विकला. दाट काडतारा बरमान घाल्यात तुटल्ले हांवेंच शिवून दिल्यात. म्हजो घोव कोंकणींतलो फमाद महान कवी. आज तो गेला कवी संमेलनाक उरतस रवी. भुरग्यांची आस ताका पेटल्या. नाका म्हणून हांवेंच बंदी घाल्या. नावा प्रासड रीन जोडला शेंतुरांग सयत आडाव घाला. म्हजो घोव कोंकणींतलो फमाद महान कवी. आज तो गेला कवी संमेलनाक उरतस रवी. चतुर कवी तो बुद्वंत आसा. कविता ताची साकोन खूब आसा. आज मात्र ताका तुमगे रापोवन वरा बावडो उपाशी गेला कांय ना घरा. पूण म्हजो घोव कोंकणींतलो फमाद महान कवी. आज तो गेला कवी संमेलनाक उरतस रवी. देव बरें करूं. देव बरें वा 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 बारी सोबीत रितीन दिया तुका देव बरें करूं आनी देव बरें करूं. सोबीत कविता आमकां आयकूंक अवकाश करून दिल्या लेखकांक. देव बरें करूं सर. मोगाचे न्हू आमगेर आमी ल्हान आसतना बेसायच्या घरांनी सुमार एक 20-27 जाणां आसल्या एका घरांत. इस्कला 7-8 जाणां वयताल्या. आमचे 7 वरां जातना 7:30 वरां जातना आमोरी सांजेर ताच्या उपरांत जेवण. आमोरी म्हळ्यार आतांचे बरी शॉर्ट न्ही मिनी न्ही तेर्स सक्कड वय. तशें उपरांत जेवण जाल्या उपरांत आमी जेमेतानाय आमच्या मामाचो पूत एकलो आसलो. ताणें कोंकणी त्या दाळाची साहित्य आसा पळय बूक ते ह्या कविता अलेंपुरा वाचचे गर्देवर आनी आमी बसून आयकोनचे चिमण्याच्या उजवाडार त्या टायमार. तशें त्या दाळाचो आमकां एक कोंकणीची मोग आमच्या घरांत जल्मलो आनी मस्त बूक ल्हानपणांत हांवें पळयल्या. तो आबोले म्हणली काणी आतांय म्हाका दरदर म्हणून उडास आसा. आनी एटेलोबोची तूं बरो जा कादंबरी ती बायबल इतलो व्हड आसा ती सगळी वाचली आमच्या घरांत. ओके ह्याच टायमार आमी ल्हान आसतना हांगा एक मानेस्ता ताची कविताय आमगेर वाचची आसली आनी तो आज हांगासर आसा. ताची बरपाय वाचताली आनी नांव वाचतना आमी चिंतले ते कोण गे कामारांचे वा ब्राह्मणांचे चली बरयता म्हणून. कित्या म्हळ्यार तांचे लिखणे नांवच तशें आसले हेमा आचार्य. आमी सुरू चली म्हण चिंत. मागीर आमी ल्हान आसतना बूक पळोवंक मेळना वाचचे मामाच्या पुतान तशें तशें ते एक त्या टायमार तो तितलें ताणें बरयलां आनी ल्हान आसतनाच आमी ताच्या उपरांत तांची काही साध्या तांची बरपां आमी वाचूंक प्रयत्न केला. आतां ते हांगासर आसात. तांच्या विशयांत हांवें कांय चर्ती सांगल्यार दर्याक हांवें बेश्टें तरी एक कट्टी मीठ घाल्ले बरी जायत व्हरून. देखून तांच्या विशयांत जायते आसा सांगोंक. आतां ते तांचे न्हीज नांव आसा स्टीफन मास्कारेनस. आतां तुमी आमचे समोर येवन तुमची कविता पेश करची. हांवें हाडूंक ना कविता हांवें बरोवंक ना पूण कविता तुमच्यो आयकता कितें नाय वाचता सदां म्हणल्यार अशें वाचता आनी बरी मस्त नमणेचे जिणेचे वेगळे वेगळे पहलू म्हणटा आमी त्यो खुशी दिसतात म्हाका. आतां तुमी सांगिल्ल्या कवितां पैकी थोडे संगती हांव उखोवन धरन दोनच एक या 2 मिनीट सांगता तेजे विशयांत. थोडे संगती सामान्य संगती
मोगाच्यो आनी सगळ्यो ताजे विशीं हांवें उलयचें म्हणून ना. मोगाच्या विशयान तुमी सगळे जाणात, तुमी जाणात नातल्यो न्ही, पूण तांच्या विशयान तितकेशें कुटसून हांव उलयतां. कित्याक म्हळ्यार थोड्यो संगती लावीच्या कावनांत हांवें आयकल्यो. आदले घराणे आनी कशें आमी आबाच्या घरा गेल्यार एक मनीस वेगळेपण आसुल्लें म्हणून ते म्हाका दिसता आतां तें येवन येता. आतां थोडे तेंप जावन हांव पळोवन आसा. त्या नमणेची एक आमच्या भुरग्यांक एक नमणेची रूस उब जाल्या. दुसरी गजाल जोयरान आतां एक गजाल सांगली आमच्या नेगेटिव्हिजम विशयांत. ही पयलीं आसुल्ली आनी आतांय आसा, पूण तातूंत थोडे वटेन बरें जाता. आतां येता आमच्या कविता गोश्टी विशयांत उलयताले मस्त आसतात, कितें कितें नांवान बरयतात फेसबुकांत, पूण हांव त्या वरवीं आमकां बरेंपण मस्त जाल्लें आसा. देखून तुमी डिसएपॉयंट जावचें नाका, निराश जावचें नाका, कित्याक बरे दीस येवचे आसात आमकां, तातूंत कळटा. कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा हांव पयले फावटी कमेंट वाचतना 20 जाण आसुल्ले आमच्या कवी गोश्टींत. आतां 35 वयर बरयतात, 35 वयर बरयतात म्हळ्यार कवी गोश्टींत बरयतात. 20 जाण आसले त्या वेळार हांव चिंता. दुसरी संगत म्हज्या गमनाक आयली. एक काल म्हाका एकल्यान फोन केलें दुबय थावन, आनीक त्या खातीर तें तुमच्या मुखार म्हाका दवरचें म्हणून आशा आसा. ते आमच्या मानसीक शक्ती विशयांत. आमी कितले कवी गी आमकां एक नमणेचें एक डिप्रेशन ओवर द पिरियड ऑफ टायम, मतींत एक भें आनीक एक नमणेचें डिप्रेशन जावनूच आसा. आमी तें कविता पोएटिकांत तें थोडे वटेन डिप्रेशन भायर घालता हांव, तें आमकां वाचूंक कळटा आनीक समजाता कांय तरी कांय इल्लेशें उणपण आसा म्हणून. आनी एका मनशान म्हाका तर खुद्द सांगलां की एक गजाल तुमी चिंतूंक जाय, कितें म्हळ्यार आमी मनीस कोणी 100% नात. आमच्या थंय हरी एकल्या थंय उणेपण आसा. थोडे 85% आसा आमी, थोडे 70 आसा, थोडे 60 आसा. तशें हरी एकल्याक एक एक प्रॉब्लेम आसा. आतां तुमी जाणात हांवें एक किन्नीगोळींत रिहॅब स्टार्ट केलां, सुरू केलां. सर्व धर्म संगमा म्हूण ताका आपयता. हर एका जातीचे हर एका धर्माचे मनीस आसात. ते तांचे आमी सुरू केलां येदोळूच. ताच्या सुरू करच्या पयलीं थोड्यांक हांवें बरें केल्लें आसा. तातूंत एकलो पडटांत वावर चलयता ताजो. कित्याक सांगता म्हळ्यार आमचेच कवी आनी दायजी दुबयच्या संभ्रमांत हांवें ताजे विशीं उलयल्लो हांव. जर तुमकां कोणायकी भोगता की जिणेंत जायतें तुमी केलां, पूण तुमच्याच विशयांत चिंतूंक तुमी विसरल्यात. तुमच्याच विशयांत तुमी समजून काणयो तुमच्या भलायकी विशयान जावंक पुरो, तुमच्या मानसीक वेदना विशयान जावंक पुरो, तुमच्या रिलिजियस मायंड आसा कितें आमचें, वैज्ञानीक संगत आसा, त्या विशयान तुमी चिंतूना जावंक पुरो. देखून हांवें म्हणचें जाल्यार केदाळ तशें भोगता जाल्यार 1 म्हयन्याची रजा काडा. एक तेंप तुमच्या खातीरच दवरया. जावंक पुरो फॅमिली आसा ती तांचो टायम पळयताली, पूण तुमचो प्रत्येक तरान हांव आज पोएट्सा विशयान उलयतां. तुमकां भोगता जाल्यार आतां वडोल लावीच्या कवनान तुमी पळयलें तें परिसर कशें गे म्हणून, तसलें तें परिसर वचूंक हांव प्रयत्न करनासा. आतां थोड्यो संगती आसात, थोड्यो संगती करूंक आसात बाकी. त्या संगतीक येया, एक हप्तो 2 हप्तो रावा, भोगया तुमी तुमच्या इतल्याक. सकाळीं 4 तो सांजेर न्हिदता पर्यंत इल्लेशे परिसराच्यो वळख करया आनी ताजेर सगळ्यां जियेया. कित्याक म्हळ्यार सदांच आमच्यो कविता हांव पळयतां परिसरा विशयान बरयल्ल्यो, बारी बारी गजाल ती. देखून तुमकां सगळ्यांक हांव मागतां की एक इल्लो तेंप आमच्या सांगाता येवन रावया किन्नीगोळींत, कोयलांत. थोडे ऑलरेडी येदोळूच आयल्यात म्हाका दिसता, मुसळण येवन गेल्यात. हांव तुमकां हांगासर तें आपोवणें दितां. आनीक न्हयच तुमकां बाकी कोणाकी तुमकां सांगयेत कोणाक तेच चिंतचें म्हणून ना. ड्रग्स ड्रिंक्स डिप्रेशन जायचें म्हणून ना. आमकां हांवें तें सांगिल्लेंच. कित्याक थोड्या फावटी आमकांच एक हप्तो रावया, 2 हप्तो रावया अमक्या जाग्यार म्हणून भोगता. देखून तुमकां उक्त्यान आपोवणें दितां. आज हांव कविता सादर करच्या रितीर आयिल्लो न्ही, हांव दुसऱ्याच कारणा खातीर आयिल्लो. आमची एकली डॉक्टर झिटा लोबो म्हणून, तुमी कितल्या जाणांनी तेजें नांव आयकलां गुर्तना. तिका दुसऱ्या एका संभ्रमा वचूंक जाय देखून गेली ती. तिका वाट खंय म्हणून गुर्तना म्हणल्या खातीर हांवें सांगलें म्हाका सादारण आसा, हांव एण्यांतल्यान फायसार जालां, देखून तूं म्हाका मेळ म्हणून. पूण तिका रावंक जावना. ती कोंकणी साहित्य अकादेमीची प्रेसिडेंट जावंक प्रयत्न करनासा. ती खबर तुमकां दिवच्या खातीर मात्र हांव हांगासर उबो आसा. देव बरें करूं.
आता आमचे मुखार येता एक आमच्या पोएटिका पंगडाचो कवी, तो एक टीव्ही निरूपक, कार्यनिर्वाहक, आमच्या संप्रदाया वयर अधिक मोग आसा. आमच्या ग्रुपांतल्या सगळ्यांक राती न्हिदो सांगता, न्हिदारे म्हणटा. आणि तो एक अत्यंत शिक्षक, एक नट, ताका मोठ्यान आमकां एका सांगचे ताचे लिखणे नाव आसा एका सांप्रदायिक पळयेचे आपे. वय आल्वी पेर्नल मश्रम, तुमकां स्वागत. बरें, जायते जाणांनी एलिझाबेथच्या विशयांत आपडला, हांवें एक आपडला. देव प्रजा म्हणटात आमकां, देव प्रजा, आनी आमी आसां प्रजा राज्यांत. ताचे वयर कविता. तांचे रुली आनी रेग्रो, रुली आनी रेग्रो तांचे, तांचे सपन आनी आशा, तांचे सपन आनी आशा, तांचे मट्ट आनी योजना, तांचे मट्ट आनी योजना, तांची मागणी आनी बेसांवां, तांची मागणी आनी बेसांवां. आमचें दान, आमचें दान, आमचें आनवल, आमचें आंगवणें, राजमात पुर्वितांचें, राजमात पुर्वितांचें नांव आमी देव प्रजा. तांचें बळ आनी बळकें, तांचें बळ आनी बळकें, तांची न्याय आनी नीत, तांचें तीर्प आनी सूंक, तांचेंच तीर्प आनी सूंक, तांचे कायदे आनी कानुनां, तांचे कायदे आनी कानुनां. आमचो वोट, आमचो वोट, आमचें टोल, आमचे पयशे, आमचे परिश्रम, राजमात मुखेल्यांचे, राजमात मुखेल्यांचें नांव प्रजाराज. देव बरें. ಬರೀ ಕೊರಿ ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಂತೂ ತುಜ ಇವುಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಂಗೆ ದುಸರಿ ಕಂಚಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನಂತ ಇವುಗಳಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸಿ ಮುನ್ ತೊಡ್ಪೆ ಅಂತ ಪೂರ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ತಾಜ್ ವಾಸ್ಟ್ ಡುಂಕು. तांचे लिखणे नांवांचो आसा लार्ता कोडे. तांचे आल्कुंज आसा, तांतू स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनी आसा. रेगो, ये रे येगो. देखून आता आमचे मुखार येता मानेस्त लॉर्ड रेगो. लॉर्ड रेगो तेसल्या क्यूट आनी लोकामोगाळ कवीन आमच्या पंगडांत आसचेंच आमकां धैर्य दिता, बळ दिता, पोएटिका सदां बाळटा. आज हांव कविता आयकूंक आयिल्लो, वाचूंक न्ही, पूण वासी जेत म्हणून सांगलें आनी वाचूंक मुडें सरलां. ही चुटूक हांवें एप्रील 2019 बरयल्ली. ते जाल्यार बरोवची गरज पडिल्ली. आज वाचची गरज उदेल्या, देखून ती वाचता. आनी चुटुकांचें नांव आसा उदकाच्यो काणयो. उदकाच्यो काणयो. रुकार तावन जोडोवन एक पिकी कोली उदकाचे बालदेक पडली. रुकार तावन जोडोवन एक पिकी कोली उदकाचे बालदेक पडली. रुका वयले तरणे खोले गळगण्या रडले. रुका वयले तरणे खोले गळगण्या रडले. पियेवच्या उदका खातीर दुकां गळोवचे दोळे, पियेवच्या उदका खातीर दुकां गळोवचे दोळे, पाद्रेन मोड्यार आगमेंत उडयतना रागान तांबडे जाले. वा वा. उदक वतून सोरो पियोवचो तो, उदक वतून सोरो पियोवचो तो आतां उदकाक सोरो वता. सैरीके वेळार आदीं जागो कितलो आसा, आतां शिकप कितलें आसा, फुडें उदक कितलें आसा. वा वा. विचारतालो मी कळीत आसलें आसून. बोरवेलांत दराळ उदक मेळ्ळें देखून पुतान बाबाची बांय पुरली. बोरवेलांत दराळ उदक मेळ्ळें देखून पुतान बाबाची बांय पुरली. आतां बोरवेल ड्राय जाला देखून नातू न्हंय गुंडावंक गेला. आतां बोरवेल ड्राय जाला देखून नातू न्हंय गुंडावंक गेला. वा वा. ताच्या घरच्यांनी पावसा खातीर दुकां गळोवन मागल्लें,
ताच्या घरच्यांनी पावसा खातीर दुकान गळोवन मागल्लें. भोवशा हाच्या घरच्या स्प्रिंकलराच्या नॉन स्टॉप आवाजाक देवाक आयकलें ना. भोवशा हाच्या घरच्या स्प्रिंकलराच्या नॉन स्टॉप आवाजाक लागून देवाक आयकलें ना. आजो बलदेनी उसपोन नाताना नातू गोबळ्यांत बरोवंक शिकतालो. निमाणे 22व्या शेंकड्यांत घरांनी सोर रिकतले, दुडू बंगार सोडतले, अक्वेरियमा व्हरतले. देव बरें करूं. देव बरें करूं. लॉयड समस्याची गरमी कितली आसा म्हणून देव बरें करूं. आमच्या मध्ये असा अनेक त्यात गांवचो सत्रीहाड म्हणच्या ताकोडे गांवचो आणि तो कडक बरपांक कडक कवितांक नावाडलेलो आणि ताची कविता एकदम नीट जीवावंती फातर मारल्या बरी तेंच बसता तो फातर त्या टायपात देखून आता आमचे मध्ये येता पिंताम ताकोडे भाऊ विनोद पिंटो. आता ही कविता वाचल्या उपरांत हेमाचार्य सर म्हाका सांगता की म्हणून विनोद तूं डिप्रेशनाक गेलाय तूं ये जेवण पहिले म्हाका तापयता. म्हाका देवाचे वयर राग ना दाळे देवाचे वयर बरोवचे देवाचे वयर राग ना. म्हाका राग सांदांचे वयर ताच्या पुरोहितां वयर तांचे वयर सगळ्यांचे वयर राग. म्हाका देवाक तांणी विविध बणांनी विविध जातींनी वांटून घेतला आणि आमकां सगळ्यांकी मूर्ख केला. ताचे वयर म्हाका सवाल उठता तो देव कसो जालो. ती प्रसूत जाली दाविदाच्या घराण्यांत 12 वर्सां गुलाम जावन आसलेल्या देशांत. ती प्रसूत जाली दाविदाच्या घराण्यांत 12 वर्सां गुलाम जावन आसलेल्या देशांत. प्रवाद्याचें उतर नीज बोगलें सुकलेल्यान दाखयता बुदवून गाय तेंपलान. प्रवाद्याचें उतर नीज बोगलें सुकलेल्यान दाखयता बुदवून गाय तेंपलान. युरोपांत या ग्रीसांत दाखलो ना भारताक रोम पात्येना बुद्धा या महावीराचें तत्वां म्हूण सोदतना. युरोपांत या ग्रीसांत दाखलो ना भारताक रोम पात्येना बुद्धा या महावीराची तत्वांचे मूळ सोदतना. 12 वर्सांची गुबीत चिणी खंय करसल्या कोण जाणा एक घडी चिंतले ना जुदेवाक क्रिस्तावांचो देव करतना. 12 वर्सांची गुबीत जिणी खंय करसल्या कोण जाणा एक घडी चिंतले ना जुदेवाक क्रिस्तावांचो देव करतना. कुर्सार ताका मारलो काळजा उडी एक घडी कोणे तरी धरली. कुर्सार ताका मारलो काळजा उडी एक घडी कोणे तरी धरली. सनीन जालो या जिवांत उठलो कुशीच्या सोराक सर्गाक कोणे धाडलो. सनीन जालो या जिवांत उठलो कुशीच्या सोराक सर्गाक कोणे धाडलो. तो मात्र विंचलेल्या परजेक वाटेर सोडून रोमाक धांवलो. तो मात्र विंचलेल्या परजेक वाटेर सोडून रोमाक धांवलो. सांगा म्हाका एका निजा देवानी जुदेवांक घात केलो. सांगा म्हाका एका निजा देवानी जुदेवांक घात केलो. देव बरें करूं. वा वा तुझी सवाल आमची सवाल गड विनोद. देव बरें करूं. आमचे मध्ये असा पोएटिका पंगडाचो घडणार परगटणार सांबाळणार तो पोएटिका पंगडाचो पाप्पा म्हणतो. आता पोएटिका पंगडाचो पाप्पा म्हण आपोवचो आमचो सुरतकालचो नवीन पिरेरा तुमचे मुखार आनी ताणें कविता सांगची शैलीच आयकूंक भोव एक खोशेची गजाल आता तुम्ही ऐकाय. चुटुकाचे नाव मोग आणि राग. मोग आणि राग. राग मोगाक गिळटा तशेंच मोग रागाक. राग मोगाक गिळटा तशेंच मोग रागाक. तुजे थंय खंयचें बळवंत आसा ताचेंच रजवट चलता. तुजे थंय खंयचें बळवंत आसा ताचेंच रजवट चलता. दुसरे चुटूक गुट. गुट संवसारांतले गुट पुरा सर्गी उगडापी जातीत तर संवसारांतले गुट पुरा सर्गी उगडापी जातीत तर सर्ग जावन उरचो ना. सर्ग जावन उरचो ना.
वोंट वोंटू जैलाच्या दारवट्या बरी वोंटू जैलाच्या दारवट्या बरी उमोन दिल्ले परत परत येतात उमोन दिल्ले परत परत येतात बियल्ले पयसत तुरतात वोंट जैलाच्या दारवट्या बरी उमोन दिल्ले परत परत येतात बियल्ले पयसत तुरतात मूर मूर मातयेकी आयल्या मूर मातयेकी आयल्या मूर देखून पडांत देवयतेल्याच्या नाकाकी चपला कापूस मातयेकी आयल्या जायचे मूर देखून पडांत देवयतेल्याच्या नाकाकी चपला कापूस निमाणे मॉल मॉल तूं कितलो व्हड रांदपी जाशी तरी तूं कितलो व्हड रांदपी जाशी तरी तुज्या बनशिऱ्याचे मोल चड जायना तूं कितलो व्हड रांदपी जाशी तरी तुज्या बनशिऱ्याचे मोल चड जायना देव बरें करूं देव बरें करूं नवीन बाब बरें आणि आमच्या रेडिओ सारंग एलएसएस कॉलेजीचे रेडिओ तांतून तांचो ताळो केदाळाय ऐकता आणि खुशाल भरीत व्यक्ती ते आणि भोव अपुरबायेचे तरणाटे आता आणि खंय गेल्यार उजवाडच तांच्या नांवांत उजवाड आसा रोशन रोशन आमचे समोर सुमेस्ताक बरो दनपार मागता आज हांगासर येता गी ना गी म्हणली गॅरंटीत जातली पूण कोंडे कितें ही जावं नवीन बाबांनी विचारल्या उपरांत तो वेळगडी आयल्या देखून हांगासर आसा 5 तांसो ल्हानशी चुटुका जे कितें हांव वॉट्सॅपार सुद्दां बरोवन आसता स्टेटस जावन तिंतेर म्हजें तिंतेर बरोवन बरोवन थकलां आज विशय जाय म्हणालें म्हजें तिंतेर बरोवन बरोवन थकलां आज विशय जाय म्हणालें हांवें म्हळें आज हप्त्याचो 5वो दीस न्ही हांवें म्हळें आज हप्त्याचो 5वो दीस न्ही तिंतेराची जाप म्हाका भिकान काडटे बाळोक जेजूच्या पुंतळाक नव्यानाक वसोंक आसा भिकान काडटे बाळोक जेजूच्या पुंतळाक नव्यानाक वसोंक आसा दुसरें आदली बदली ताका ताच्या आवयचे आनी बापायचे शेगुण सुनांत ती सदी बोळी मैपाशी हेरांक मान दिवची ताका ताच्या आवय बापायचे शेगुण सुनान ती सदी बोळी मैपाशी हेरांक मान दिवची पूण ताचे थंय हेरांक ल्हान कसो शेगूण रुता जालो कसो गाय पूण ताचे थंय हेरांक ल्हान करसो शेगून रुता जालो कसो गाय म्हूण गांवची सगळीं उलयतना मलगड्याची जाप खंडीत जावन तो जल्मतना आस्पत्र्यांत आदली बदली जाल्लो गाय खंडीत जावन तो जल्मतना आस्पत्र्यांत आदली बदली जाल्लो गाय म्हूण गॅरंटी जून 11 तारखेतावन कर्नाटका यात्रे काडूंक चिंतला म्हज्या बायलेन जून 11 तारखेतावन कर्नाटका यात्रे काडूंक चिंतला म्हज्या बायलेन पूण पाटिंगारा येतागी ना म्हणून गॅरंटी दिवना मुखेलमंत्रीन पूण पाटिंगारा येतागी ना म्हणून गॅरंटी दिवना मुखेलमंत्रीन मोगा फातर परत उडासायलो मोगा फातर परत उडासायलो तिरस्काराचें रक्ताकत थंयसर अजून रडतालें तिरस्काराचें रक्ताकत थंयसर अजून रडतालें कुटाम कुटाम म्हणल्या पडल्यांत हर एकलो झोंपय घेता कुटाम म्हणल्या पडल्यांत हर एकलो झोंपय घेता नांतर जिनिये पानां बांबये वेणे आदोरीन उरतात नांतर जिनिये पानां बांबये वेणे आदोरीन उरतात आनी निमाणें जिवीत जिवीत कोणायकी रुपीत करिना पूण आमी तें रुपीत करचें जिवीत कोणायकी रुपीत करिना पूण आमी तें रुपीत करचें आल्याचें जिवीत किडीच्या हाती आसल्या बरी आल्याचें जिवीत किडीच्या हाती आसल्या बरी देव बरें करूं सभेत बरी पेश केला ते बाबू हसतालो डॅडी वाचताना रेडिओ सारंगांत वावर करचो अनेकलो व्यक्ती आमचे मध्ये आसा तो तुळू भाशेंत बरयता कोंकणी भाशेंत बरयता ब्यारी भाशेंत बरयता आता एडवर्ड लोबो तोकोट्टू आमचे मुखार ताची कावाना हे चुटुकां उसयता सर कवी मित्रांक म्हजे प्रणाम म्हज्या चुटक्याचें नांव आसा बुजवण दुकानी तो बरोल्लो
ते ताका बुजोवंक आयले. दुखांनी तो बरोवलो ते ताका बुजोवंक आयले. तांच्या बुजोवणे वरवीं ताची दूख मायाक जाली. तांच्या बुजोवणे वरवीं ताची दूख मायाक जाली. बुजयता बुजयता बुजोवंक आयलेच दुखेस जाले. बुजयता बुजयता बुजोवंक आयलेच दुखेस जाले. मोगाक गड ना म्हणलें तुवेंच. मोगाक गड ना म्हणलें तुवेंच. आतां म्हणटाय लागीं आयल्यार सत्राय. आतां म्हणटाय लागीं आयल्यार सत्राय. दिवचें घेवचें. दिवच्यांत आसो संतोसो घेवच्यांत ना. दिवचें दिवनच आसलें. घेवचें घेवनच आसलें. दिवचें दिवनच आसलें. घेवचें घेवनच आसलें. दिल्लो लिपलो. घेतलो दाणी मुन्ना वाडलो. दिल्लो लिपलो. घेतलो दाणी मुन्ना वाडलो. तुजे तावन हांव खरो मोग आसेल्लो. तुका मात्र मोग व्यार जाल्लो. तुजे तावन हांव खरो मोग आशिल्लो. तुका मात्र मोग व्यार जाल्लो. सकाळींचें बायलेचें रजार. म्हणलें हांवें बायलेक पियेलां कितें. सकाळींचें बायलेचें रजार. म्हणलें हांवें पियेलां कितें. सांजेर म्हजी लदीन. बायल म्हणटा पियोवचें इल्लें उणें कर सायबा. सांजेर म्हजी लदीन. बायल म्हणटा पियोवचें इल्लें उणें कर सायबा. आतां म्हजे सकाळींच भेटवणी सुरू जाता. आतां म्हजी सकाळींची भेटवणी सुरू जाता. वा वा. बायल म्हणटा तुका उडास उणो गे कितें. बायल म्हणटा तुका उडास उणो गे कितें. घराक हाडलेंच हाडताय. घराक हाडलेंच हाडताय. हांवें म्हणलें कितें करचें. तूं सांगलेंच सांगताय. देव बरें करूं. वा 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 वा. एडवर्ड लोबो तुमकां देव बरें करूं. आमी आतां कवी गोष्टीच्या निमण्या मेटांक पावतेत आसा. येदोळ मुसर सुंकाण धरलो म्हजे संगत आसा लिगोरी. मायेच्या यादींक एक घडी हांगासर हाडूंक तो कशी व्हरता तशें मायेच्यो यादी घेवन तो आयला. कितें म्हणून आयकुया. मोगाच्यानो सुमार 5 वर्सां पयलें मांयक कितें ताप आयिल्लो आनी सुमार 5.5 म्हयने हॉस्पिटलांत आहले. निमाणे KMC डॉक्टरांनी म्हळें आनी 15 दीस वाचता घरा व्हरा म्हणून. पूण उपरांत 3 वर्सां वाचल्ली ती. आनी तिका डिमेन्शिया उडास सकत नातली पुरा गेल्ली. पूण ताळो म्हजो समजतालो करेक्ट. आनी लागीं गेल्यार हात घट्ट धरताले. त्या तिच्या हातांच्या काली आतांच्या उडासाक एक बरयल्लें कविता म्हणजे अशें आसा. मांयचे हात कविताचें नांव. माय आज तुज्या अस्कत हातांत मिरयो पडल्यात. माय आज तुज्या अस्कत हातांत मिरयो पडल्यात. तोळ हांव नेणतो आसतना त्याच तुज्या हातांनी. तोळ हांव नेणतो आसतना त्याच तुज्या हातांनी बांबयेंत न्हिदावन दलयल्लें. म्हजें मेळें काडलें. म्हजें किरमें काडलें. बुबू जाताना मोवांत किरोवन ओक्कू दिल्लोय. बुबू जाताना मोवांत किरोवन ओक्कू दिल्लोय. माय त्याच तुज्या हातांनी म्हाका बुच्चा केल्लें. म्हाका कोको मेमे बोबो आम्म करूंक शिकयलें. म्हाका कोको मेमे बोबो आम्म करूंक शिकयलें. तुज्या हाताचें बोट चोकून रातीचें चंदमामाक दाखयलें. हातांच्या बोटांक धरून मेटां काडूंक शिकयलें. माय त्याच तुज्या हातांनी आमोरी जातोच हात जोडून जेजू पाव करूंक शिकयलें. त्याच तुज्या हातांनी आमोरी जातोच जेजू पाव करूंक शिकयलें. ताती करतना मोवाळ पासलेंत लिपोवन हातान थापडलें. अंगणवाडीक वेताना हात धरून अक्षरांची वळख दिले. अंगणवाडीक वेताना हात धरून अक्षरांची वळख दिल्लोय. वाणो युनिफॉर्म घालून इस्कॉलाक धाडलें माय. वाणो युनिफॉर्म घालून इस्कॉलाक धाडलें माय. माय आज हांव व्हड जालां. म्हज्या मेटांनी रावलां. आज हांव व्हड जालां. म्हज्या मेटांनी रावलां. नेणतो आसलो जाणटो जालां. नेणतो आसलो जाणटो जालां.
देखून माय तुझ्या हाताच्यो हर एक मिरयो तुवें वडलेल्या म्हज्या जिविताच्या मजबूत दोरयेंत आसच्यो भांगाराचो सरयो. देखून माय तुझ्या हाताच्यो हर एक मिरयो तुवें वडलेल्या म्हज्या जिविताच्या मजबूत दोरयेंत आसच्यो भांगाराच्यो सरयो. वा वा कितेंय जावं एक घडी तुवें मायंक हांगासर हाडून व्हेलें. आमच्या सगळ्यांचे माय एक घडी हांगा येव. आतां निमाणें म्हजी एक कविता सांगता. ह्या वर्सा कोंकणी उलयतले म्हणटात कसली दग सायबा. ह्या वर्सा कोंकणी उलयतले म्हणटात कसली दग सायबा. तुळू उलयतले म्हणटात सेकेटून तरापजी. कन्नाडांत म्हणटात ಎಂತಹ ಬಿಸಿ ಮಾರ್ರೆ. खंय पळयल्यार बिरांकुळ दग. एक सत पियेल्ल्या उदकाच्या घिसड गांव वाडला. एका उतरान सांगचे तर गांवांत उजो पेटला. आता ह्या वर्साच्या दगीचो लोकांचो बोबो युवारचो आमचे मुखार येता बाय पेल्सी लोबो. तुमकां कविता आयकतना कळटा. म्हज्या कवितेचें नांव आसा उजो पेटला. बावोन खारवेल्ल्या सुक्या पांट्यांनी मनशा कुडींक लासूंक तयारी केल्या. बावोन खारवेल्ल्या सुक्या फांट्यांनी मनशा कुडींक लासूंक तयारी केल्या. गांवार उजो पेटला. दिसाक तापच्या खट्टोना कॉन्क्रीट रस्त्यांक रातचें ताप सडटा. दिसाक तापच्या खट्टोना कॉन्क्रीट रस्त्यांक रातचें ताप सडटा. चिरमुटच्या मनशा मनी उज्याचीच याद वळटा. चिरमुटच्या मनशा मनी उज्याचीच याद वळटा. गांवार उजो पेटला. धरते गर्भांतल्या जिव्या जरींचो प्राण तुटला. दळी फुटल्लीं शेतां बाटां सुर्यावरण नेसूंक लागल्यांत. धरते गर्भांतल्या जिव्या जरींचो प्राण तुटला. दळी फुटल्लीं शेतां बाटां सुर्यावरण नेसूंक लागल्यांत. गांवार उजो पेटला. तमशेल्ल्या करडामध्ये करशेवची किडी मुयो जानवरां उसमोडोन दावचे सोरोप आग्गे वाघ चितला म्हणटात. तमशेल्ल्या करडामध्ये करशेवची किडी मुयो जानवरां उसमोडोन दावचे सोरोप आग्गे वाघ चितला म्हणटात. गांवार उजो पेटला. वाळत्या वाऱ्याक उपची मोडां वेगारावन पुसपुसलीं. दर्या तडी आपटोन लारां कांपोन खिरोन उद्गारलीं. गांवा उजो पेटला. वाळत्या वाऱ्या उपची मोडां वेगारावन पुसपुसलीं. दर्या तडी आपटोन लारां कांपोन खिरोन उद्गारलीं. गांवार उजो पेटला. धरतेचेर तशें अस्तुरेचेर अत्याचारा खरगां बेजलीं. असत अनित पेंदारोन अस्कत्याची बोडां शिनलीं. धरतेचेर तशें अस्तुरेचेर अत्याचारा खरगां भेजलीं. असत अनित पेंदारोन अस्कत्याची बोडां शिनलीं. गांवार म्हज्या उजो पेटला. आतां गांवार म्हज्या उजो पेटला. देव बरें करूं. आता हांगासर त्यो आमी दिल्लो चिटी बरो कलेक्टरच्या वेळार एक ल्हानसो जोक ग्रेगरी सिक्वेरा हांगा येवन सांग. आनी हाजार म्हाका पळोवची थोडी वळखतात आनी थोडे जाण वळखनात. जस्ट पिट्टा बाबान सुमार फावटी म्हाका पोयटिका कवी गोश्टीक आपयल्लें. केदाळ काजर केदाळ रोस केदाळ कुंभार म्हणून म्हाका येवंक जाणा. ही म्हजी पयली हजरी. नेक्स्ट हजरी म्हजी केदाळ म्हाका कळीत ना. ह्या वक्ता एक ल्हानसो जोक्स सांगचे म्हणून म्हाका मन जालां, खुशी जाल्या. एक आब आपल्या सुने सांगता एका घरांत रावतलो. आतांचे सुनो आनी आब आसले भशेन बारी माया मोगान ती रावतली. कितेंय गरजेक सुनो मावांक पावतली आनी माव सुनेक पावतलो. आबा कितें गरज जाय सून मोगान दितलें आनी आबी बारी मानान आनी मोगान सुनेक सांगतलो. एक म्हणटात आवय आनी बापाय आशिल्ले भशेन ती आसली. बारी खुशेन आसली. तशें एक दीस आबाक एक पेंट एक या म्हणून मन जालें. पेंट एक बैसर नाशेंत गेलो. ताका एक वस्तू जाय आसली. सून सांगल्यार रांदिता पूण ताका एक दक्षिण सुटनातली. ह्या सुने कडेन कशें सांगचें गे म्हणून. तशें पेंटक बोन गेलो थोड्यो अंगडी पळयल्यो. एका वस्तुरेच्या अंगडी ताची दिश्ट गेली आनी त्या अंगडी भितर येताना सेल्स चेडवां सेल्स गर्ल म्हणटात ती आसली. ये आबा ये आबा आपणे बारी खुशी तांकां. ये आबा कितें जाय म्हूण.
बी पळोवंक पडलो म्हणटात शर्ट जाय गे नाका टी शर्ट जाय गे नाका नाका पॅन्ट लुगट जाय की पॅन्ट जाय की नाका पुता नाका नाका तुमकां अंगूत आसा आब खंयच्या अंगडी गेल्यार चेडवांक बारीक खुशी बायल मनशां गेल्यार तितली एक तांकां खुशी जायना अशें पळयता पळयतना आबाची एक दिश्ट गेली एका तुवाल्याचेर तांबडो तुवालो आमी म्हणटा ताका कास्टेलेस म्हणून हा आळे पुता म्हाका एक जायत म्हणलो हा चेडवां भुरग्यांनी ती सेल्समॅनान काडली कितले जाय पडटा 1-2 जाय ती काडली आनी खालें जाय गे बाब वत्ताय चेडवांची बारी वत्ताय आब म्हळ्यार बारी खुशी आनी खालें जाय आनी नाका पुता पुरो 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 म्हणून पुरो गे खंडीत पुरो गे वय जायत म्हणून मागीर चेडवांकी खुशी आबाडे उलया उलया म्हणटाना आनी चड उलोवंक खुशी तर निमाणे म्हणाली आबा बांदी जे गे पुता म्हण नाका पुता हांव घरांत वचून बांदता म्हणालो देव बरें करूं देव बरें करूं बारी सुबीत रितीन एक जोक आमकां तुवें पेश केले देव बरें करूं आतां एक अनाउन्समेंट आसा गांवची सुरू तुमकां राखता गांवची सुरू राखता सुरेच्या मोगार पडलें न्ही आता आमी सर कवींक आज भाग घेतल्या सर कवींक उगडासाची काणीक दिवंक येता हांव मुखार पळयता ओके मातशें सर जेवणाक आमचे लॉरेन्स पिंटो सर दय करून मुखार येवचे लॉरेन्स पिंटो सर मागीर घरचे येजमान खंय आसात कॅलिस डिसोजा उपाध्यक्ष वलेरियन डिसोजा विलियम डिसोजा उपाध्यक्ष विलियम डिसोजा तुम्ही मुखार येवचे आणि आमच्या कवींक उगडासाची काणीक दी जाय म्हण विनंती पहिले हांव उगडासाची काणीक दिवंक सांगता अशें लॉरेन्स पिंटो हांणी दी जाय म्हण कवीची नांवां आसात की पळयता रिची पिरेर तेरेबैल जॉसी पिंटो किन्नीगोळी जॉयस पिंटो किन्नीगोळी हेनरी मस्करेनस गंजीमटा रेनिशा डिसोजा कटील ओके जॉयस पिंटो किन्नीगोळी कणग्या रिची पिरेर तेरेबैल डॉक्टर जॉयर नरोन्ना रिची पिरेर तेरेबैल हेनरी मस्करेनस गंजीमटा जॉसी पिंटो किन्नीगोळी सर्वांनी येऊंचे डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टिनो जूलियट मॉरस देरेबैल रेनिशा कटील ऑल्विन दांती पेर्नाल रेमंड डिकुन्ना ताकोडे पेद्रो प्रभु ताकोडे स्टॅनिस्लॉस डिसोजा किरे मेल्विन वास देरमार्गा ऑल्विन पिंटो तेरेबैल रोनाल्ड आर्बुकर्क मंजन कट्टे अगलो इथं रोशन गॅस्त्रिनो तुम्ही मुखार येजय म्हण आणि जी नामा तुमचे नाव कॅलिस डिसोजा तुम्ही नाम दिजे म्हणून विनंती रेमंड डिकुन्ना ताकोडे ऑल्विन पिंटो फोटो मागीर काडया एवढी ही नामां दिवन दीत मेल्विन वास आणि जी नामां तुमचे लॉरेन्स पिंटो सर तुम्ही नामां दी जाय म्हणून विनंती रोशन कॅस्टर जाय करून मुखार रावचे या आणि कोण बाकी आसात पेल्सी बाय तेंकान घ्या थंय नाही आणि तुम्ही दिया इनामां दिया रोशन क्रास्ता एडवर्ड लोबो तोक्कोट्टू सर कवीनी कोण आसात आणि सर्वांनी येऊचे वाटून दिया विनोद पिंटो ताकोडे
लिगोरी डिसोजो सुरतकल थोड़ी तई दिया एक तई दिया एक अंगा दिया लविटा नकरे मरिया जॉर्ज पिंटो इना मदिया क्या मरिया जॉर्ज पिंटो मार्लिन मास्करेनस प्रतिमा क्लारा वाल्टर अल्बुकर्क तुम्ही दिया अंगद दिया डायरेक्ट रोशन रॉनी क्रास्ता लॉयड रे गोताकोडे अन्निमाणे अवंत दिया मस्करेनस आणि कोण लवी गंजी मठा कोण झालं आणि कोणी नांदे एक विनंती One more, same thing, announce for same thing. आईचे अत्युत्तम कविता इनाम क्रिस्टोफर लोबो क्रिस्पन म्युझिक आणि दिवचे कॅश प्राइज इनाम ते पाहू जाता लवी गंजी माटा अभिनंदन आमचो हेनरी सर म्हाका हरेक फावटी कवी तुमची कवी गोष्टी जावन आसता म्हाका हरेक फावटी आपयता हांवें जाय ट्राय करता म्हणचे तितलेच हांव येवना आज फर्स्ट टायम आयलो तुमची कवी गोष्टी कशी जाता पळोवंक सांगता येताना म्हाका एक अवकाश मेळ्ळे बेश्टे एक सांगचे म्हण हांव यशवंत बरयलें पयल्या बार जाल्यार सूख असल्या म्हाका बघया पाऊस येवचो आसा पाऊस येवचो आसा दिसान दीस ढग सोडूनच आसा उदक धरणीर गुंडायक घेवनूच आसा बांयो आनी तळी सुकल्यांत पूण सकट सांगतात पाऊस येवचो आसा पाऊस येवचो आसा सदांच सांजेर आकाशाचेर काळी मोडां मांडटात MRPL तशेंच IPLची फायनल मॅचां पावसाच्या बियान रद्द जाल्यान हर एक दीस खबर लागशिल्ल्या गांवांत पाऊस खंय पूण सत्तांची एकच जाप पाऊस येवचो आसा पाऊस येवचो आसा लोक नवी घरां बांदतेच आसात सबार रस्ते रुंदायेची खांबां जावनूच आसात जाय आसचे रूख रेवेची वेवस्थाय जावनूच आसा संजेचे मोड ते मोडूच उरलां पूण सत्तांची एकच जाप पाऊस येवचो आसा पाऊस येवचो आसा देव बरें करूं सर बहुत सुंदर कविता
पोएटिकाच्या या 18व्या कवी गोष्टीक जागो वदाकसून संपूर्ण पोषकपण घेतलेल्या हेनरी मस्करेनास आणि लवी गंजीमाटा हांच्या कुटुंबाक पोएटिका तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. म्युझिक हे जालें. तशें आयचे सैरे जावन आयिल्ल्या कोंकणी लेखक संघाचे मनीस डॉल्फिकास्य आनी रिचर्ड मॉरस सर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या समारोप कार्याक सैरे जावन आयिल्ले आसात सर लॉरेन्स पिंटो, सर हेमाचार्या, विक्टर मेनेजर्स, कॅलिस डिसोजा, तुमकां सर्वांक आनी सर सैऱ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आयचे सुगाण धरल्या भोव सोबीत रितीन सुगाण धरल्या लिगोरी डिसोजा आनी फेल्सिफायक देव बरें करूं. तशेंच कार्यनिर्वहण केल्ल्या लवी गंजीमाटाक देव बरें करूं. आयचे सर अरेंजमेंट्स केल्ल्या सहकार दिल्ल्या नॉर्बर्ट मेंडोल्सा नॉर्बर्ट क्रास्ता सर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या कार्याक येवन पयस त्या गांवांत येवन कविता वाचल्या सर कवी रसिका आजार जाल्ल्या सर रसिकांक शुभेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. शुभेस्तांक देव बरें करूं. निमाणे लवी गंजीमाटा आनी हेनरी मस्करेनास तुमी मुखार येवन पोएटिका तर्फे दिवची एक उगडासाची काणी डॉक्टर ऑस्टिन प्रभू चिकागो हांणी दिवची उगडासाची काणी स्वीकार करी जाय म्हणून विनंती करता. मानेस विक्टर मेनेजर्स तुमी मुखार येवन ही उगडासाची काणी दी जाय म्हणून विनंती. आणि ग्रेट मेनेजर्स तुम्ही मुखार येवचे. ग्रेट मेनेजर्स दिया मस्करेनास. तुम्ही ते जाता जाल्यार मात येवची नाका देव जाता घेवंक. तसेच कॅलिस डिसोजा तुम्ही एक उडासाची गाणी स्वीकार करी जाय. सुमेस्तान देव बरें करूं.